मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयले रेतेले आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागता, स्वागत म्हणटा. पयस पयस जावन तुमी आयलात हांगासर ह्या देव तेंपलाक पोन शेताक तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमच्या मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयलात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हर एक पावटी हांवें म्हणचे बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळय खाली हातांनी फाटीं धाडोंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें, तुमकांय दितलो. तुमच्याय ते सावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर, तुमच्या मागण्याचेर आपले आशिर्वाद तो घालतलो. संतोशान तुमी फाटीं वतला. तशेंच आमची माय मोगाचें न्हू, तुज्या आश्रयाक दवरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय कोणाकी निराशी करना आनी खाली हातांनी फाटीं धाडिना, तुमकांय धाडिना. तुमच्या त्या सावांचेर आपले आशिर्वाद घालतली. तिच्या पुता जेजू लागीं तुमच्या खातीर विनाती करतली. रेतिरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगातास आमचे मोगाचे पाद्राब फादर रिचर्ड कॉड्रस हर एका म्हयन्यांत हांगासर ते येतात. व्हडा मोगान हांगासर ते येतात, रेतीर चलोन व्हरतात, देवाचें उतर मोडून आमकां सांगतात. पडटा रेतीर मंदिरांत ते आसात, थंय तावन ते येतात, पयस तावन येतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवे हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे भाव आसा जॉन डिसोजा, हर एका सोनवरा दीस हांगा फेरार तावन येतात. अर्गां स्तुती चलोन व्हरून, गितां गावोन, वजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, ते रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचें न्हू, तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर खातीर आनी तुमकां सर्वांक मोगाच्या भाव भयणीनो अपुरबायचो स्वागत आमी मागता. परत आमी एक जाल्या ह्या अलंकाणी मायेच्या पूण शेतान आनी जायते बरेंपण आमकां देवान केलां. पयलो म्हयनो वर्साचो जानेवारीचो आनी ह्या म्हयन्यांत देवान केल्या सर बरेपणाक आमी येदळस दिनवास म्हळा आनीक म्हणून आसा. अशें आसता देवाचें उतर लुकाच्या वांजेलांतलें आमकां अशें म्हणटा, तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक आपुरबाय तरान बरें दिवंक शकता. तर देव ताच्या भुरग्यांक केन्नाच ना म्हणना. कितलें बरें ताका दिवंक जाता तितलें बरें तो दिता. मात न्ही चडीत आनी चडीत मापान दिता. आमी बरें म्हणल्या खातीर ताणें दिवचें न्ही. आमी कितेंय जावं दी, तो आमकां वर्त्या मोगान दिता. कित्याक म्हळ्यार आमी ताची भुरगीं. तो एक बांद केन्नाच तो उणो करिना. आमच्या आनी ताच्या मद्यागात आसलें तें सांगतपण आनी तो एकवट केन्नाच तुटना जावच्याक देव ताच्या अपरिमीत मोगांत आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, आमकां पोसता. तर देवाक आर्गां दिवचें, देवाची स्तुती करचें. कित्याक आमकां सगळीं किर्तनान पळयलें जाल्यार तुमकां म्हणटा देवाक आरसिया, देवाची स्तुती करा, कित्याक तो बरो आनी केन्नाच तो ताच्या भुरग्यांक सण घालचो न्हय. आनी असलें बरेंपण देव दिता आसतना आमच्या जिवनांत आमी बरें करूंक प्रयत्न करया. करचें मात्र न्हय, हर एका वेळा आमी बरीं जावया. आनी संपूर्ण बरीं जाता आसतना देवाक आनी आमकां कांयच तापावत आसचो ना. देवाच्या वर्त्या मजतीन आमी मागले मात न्ही, आमकां कितें गरजेचें तें सयत देव दिवंक शकता म्हणटा लुकाचो वांजल. तर मगाचें न्हू, आमी उबी रावया, देवाक आर्गां दिवया, देवाची स्तुती करया. आपुरबाय तरांनी एक गीत आमी गावया, देवाक दिनवास म्हणया. हर एका वेळा आमच्या सगळ्या कुडींत, आमच्या सगळ्या विश्वांत, आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत देवाची स्तुती आमी करुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಸಂಗತ ಮುನ್ಯ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ,
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ 566 पेज नंबर 66 आहे कारण बुक उक्ते करा आणि सांगा तर मिळून गीत आम्ही गाया 566 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಅಲೆಲುಯ 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 ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನೋ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನೋ ಅಲೆಲುಯ 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 ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಅಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಆಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಆಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಆಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಅಲೆಲುಯ ಆಲೆಲುಯ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಅಲೆಲುಯ 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 ಅಲೆ
Alleluia, 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 Alleluia. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. Lord, you, Jesus. Hallelujah, 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 दमदताची कृत्या 4था अध्याय म्हणटा ते मागणे करीत असताना ते जमा जाल्ली ती सुवात सगळी हल्ली ते समेज पवित्र आत्म्यान भरले आणि दैरान देवाचे उतर परगटूंक लागले. आणि आज आमी देवाच्या वर्त्या उतराचो नियाळ करूंक हांगा आयिल्ल्या वेळार आमी देवाचे उतर आयकतना, देवाचे उतर आटपतना, देवाच्या उतराची रूच सांगतना आमचे थंय तसो आत्मा जायते दरबस्त मापान काम करतालो. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची म्हणटा जो हांव सवांजल. तर देखूनच हांवें तुमकां सांगलें बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरसी येवंक सकना. तर आज आमकां हांगा आपोवन हाडलां तर त्या बापान तें वर्तें आपोवणें आमकां दिल्लें तें आपोवण्या पाळो दिवच्याक प्रेरक आत्मा आमकां वर्त्या मापान आदार जावन आसा. मजतदार तो मजत दिता त्या प्रेरक आत्म्याची सकत ससाई आतां आमी मागोवन घेवया. आमी पवित्र आत्म्याचें गीत पान संको 135 135. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवाणु ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवाणु ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात देवाणु ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात सिनाई पर्वताचे देव तू आयलो सिनाई पर्वताचे देव तू आयलो आमची ताण बागोंक ये देवा आमच्या काळजात ये आमची ताण बागोंक ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवाणु ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात देवाणु ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत तुझ्या देण्यानी आमकां
बोलवोल गो सैतानाचे सत्तेर सई सोडू तुझ्या सत्तेन सैतानाचे सत्तेर सई सोडू तुझ्या सत्तेन पवित्र आत्मा मोगल पवित्र आत्मा जीवन ये देवा वेगेस ये देवा आमच्या काळजाते देवोन ये देवा वेगेस ये देवा आमच्या काळजाते Alleluia, 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 Alleluia. अर्गांतुका पवित्र आत्म्या अर्गांतुका पवित्र आत्म्या वंदन तुका वंदन तुका वंदन तुका वंदन पवित्र आत्म्या होगळाप तुका होगळाप तुका होगळाप तुका होगळा पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Praise you, Jesus. We thank you, we love you, Jesus. We praise you, we love you, we love you, Jesus. आमचे मुखापुरचे आमचे पत्कार मोक्ष मागता. हालेलुया, सगळ्या देवाच्या उद्धार या मुलांच्या आवडत्या जीविता Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक गडबडी उभे राहिल्याकडे आमचे डोळे बंद करूया मन शांत करूया आमची मौत एका स्थिती काढया पहिला सगळो आवाज ऐकूंक प्रयत्न कर जें कितें तुजे भितर आसा थंय सकत भायर ओडण्याक वडच्या सक्तेचे की भरपूर तरान शातिवंत ती सकत तुका ह्या वेळा तुज्या सगळ्या तकलेंत तळये पर्यंत आसलेल्या हॉळयेका शिरशिरा तुज्या मांसाक तुज्या रक्ताक तुज्या हाडांक तुज्या कातीक सगळ्याक ही सकत दिवंक शकता भितरली ती सकत जेजून म्हळें तूं उरता जें कितें तुजें तें आसा तें भरपूर सकत तुका दिवंक शकता सकत दिवची सकत ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्मो त्याच बापान आनी पुतान आमचे थंय धाडलो ह्या वेळा कितलेय तुज्या मतींत नाका जाल्ले राटवळे आसूंक पुरो खंत बेजाराय थोड्यांक जायतीं योचना कितें करचें कशें चलता सगळें तें देव त्या प्रमाणे चलयता म्हूण आमकां कळीत जावं दी बऱ्या तरान स्वास भितर घे ते स्वास भितर येवन आसा तस जेजूचो आत्मो प्रेरक आत्मो कित्याक संवसाराच्या आदींच तो आत्मो आसलो
आणि तो आत्मो निराकार भुमीचेर विस्तारलो आणि निराकार भुमीक जाय जालो आकार दिवंक शकलो. तर म्हाका आनी तुका तसो आत्मो आमचे थंय आसलो गोंदळ घुसपड, आमचे थंय आसले नानंत तरेची योजना, नानंत तरेची चिंता, नानंत तरेची बेजाराय सगळे तो काण सारकें करूंक शकता. खंयचे ते सारकें ना ते सारके स्थितीमंता काडूंक शकता तसो आत्मो. तर ताका घे तुज्या कुडींत, तुज्या आत्म्यांत, तुज्या त्या श्वासकोशांत आणि त्या वेळार सगळें तुजें जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडूंक देवूच तुका आदार जातलो. माग बसयलेलो आत्मो मजतदार मजतदार तस कुमोक दिवचो कुरपेचो आत्मो आमकां सगळ्यांक सांबाळचो कम्फर्टर, कन्सोलर, कावन्सिलर असलो आत्मो आमचे थंय येता आसतना आमचें समाधान आमी उगडोवन घेना दोडतें करतले हांव, आमचो संतोश आमी दोडतो करतले हांव, आमचें थंय आसा सगळें बरेंपण आमी चड करतले हांव. ह्या खातीर सुम्या लागीं आमी मागया सरस्पर आमच्या मंगळा बाप्पा तुवें आमकां ह्या जाग्यार काडला, वर्त्या पुनशेताक काडला, हांवें तुज्या आवयच्या वर्त्या पुनशेताक हांगा हाडिल्लें आसता जेजो. ह्या दिसा हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांक तुज्या वर्त्या आदारान भर जेजो, तुज्या मोगान भर जेजो. कितें सगळे आमचे बनपास आसा ते सगळे काण उडय जेजू, बंदड आमचे तो पयस सरोन जेजू, नितळ निर्मळ जावन चड आनी चड मापान तुजो मोग करूं, तुजे बरी जावच्याक. टू बी लायक यू, टू बी लायक जीजस, टू बी ऑलवेज लायक हिम, हंबल, सिंपल अँड लविंग. केन्नाच आमी आमच्या मोगांत उणें जायनातल्या बरी, ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमकां खंयच्याक बाधक करिनातल्या बरी रावच्याक त्याच देवाची सगत आमी मागून घेवया. तस जेजू दिता ती सगत आमच्या जिवनान संपूर्ण तरान आमकां बरें करता, नितळ करता, निर्मळ करता. आनी ह्या वेळार आमी मागलें जाल्यार जिवी दिवचो आत्मो आमचो मजतदार आमकां कुमक करचो, आमकां आमचे कुमके घेवचो. शारती तो शारती कितें करता? शारती सांगात दिता, शारती कुमक करता, शारती आमकां चड वायटांतले राखता, शारती आमकां कळीत करता खंयचें बरें खंयचें वायट. आनी त्या प्रमाणे तोच शारती आज आमच्या सांगाता आसतना सगळें बरेंपण तो आमकां हाडूंक शकतालो. सम्या घाल तुजें बेसांव, घाल तुजें ती दिश्ट, घाल तुजें वर्ते आमली रगत सिमडय सर एका भुरग्या थंय सिमडय आनी तुजें आमली रगत खंय सकडी सिमडा लागी, खंय सकडी तें आयला देव लागी, थंय सगळ्या तरान जायतें बरेंपण करूंक तुवें आमकां विंचलाय. आमकां विंचल्या तुका आर्गां आनी आभार मानता. हेच्या दिसा ह्या भुरग्यांचेर तुजे वरती दाळची दिश्ट घालता आसतना जें कितें ती आशेवन आयल्यांक तुज्या कुशा प्रमाणे तें आसा तरी खंडीत जावन तें घेवन वेतालीं, कित्याक तूं कोणाक ना म्हणा नाय, सगळ्यांक दिवचो देव. पूण आमच्या आशे प्रमाणे न्ही, तुज्या कुशा प्रमाणे जावं दी, आमच्या आपस्वार्था प्रमाणे न्ही, तुज्या इच्छे प्रमाणे जावं दी. आमच्या कुडी वडण्याच्या सक्तेंत बरी न्ही, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते बरीत आमचें जीवन जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे, आमेन. आमेन. एक घडीभर देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकास एवांजेल 11वा अध्याय 12वा अध्याय. जवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया सोर तरांच्या आप स्वार्थांतून आलाग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. बश्या मगाच्या सगळ्यांक बोवा पुरबायची सकाळ मागता. 9 वर्साचे उल्हास तुमकां मागता. मात न्ही, ह्या 9 वर्सांत जायते नवे साव आमचे थंय उदोवन दी म्हणून हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगेच्या भाव भयणीनो, पयल्या वर्दीच्या पयल्या सुरवेर बेळगामच्या चिक्कोडीत आसतना जायतीं जाणां आमचे संघ संस्थे आशिल्ले ते क्रिस्तांवांक न्ही हेर जातीच्यांक SHG म्हणटा, सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटात. आनी ह्या ग्रुपांनी
आमी गेल्ल्याचे पयलें ताणें विचारचें सवाल एक आसलें, आमकां कितलें लोन मेळटा, आमकां कितलें लोन मेळटा. आनी हें लोन मेळच्या खातीर कितें कितें ती करून येतालीं, खंयचे खंयचे पटी मारतालीं, कितें कर सांगतालीं. पूण हांव थंय तांकां ट्रेनींग दिवंक वता आसतना म्हाका कांयच ह्या लोना विशयान कांयच चड मायेत नासली. आनी ह्या वेळार हांव तांकां सांगतालो, तुमी लोन घेवन आनीकी दुबळी जायनाकात म्हूण जायते पटी सांगतालो. कित्याक आमकां लोन काणकोन चड संवय ना. पूण ही मनशां कित्याक लोन काडूं येतालीं म्हळ्यार आनी चिंतलें, लोन काडल्यार मागीर खावन घालयत आमी पाटी दिवचें म्हूण ना. पूण सेल्फ हेल्प ग्रुपान तशें चलना. आमी तें काडटनात कितें करीत जाय खंय आसा तांची घरां सगळीं आमकां कळीत आसतात आनी त्या प्रमाणे तांणी हाडून दिवच्या बरी आमी पळयता. आनी क्रमेण ही मनशां कितें जालीं की म्हळ्यार हांव तें लगभग इस्कॉल चलयत आसतना सोशल वर्कान थंय वेतालो. आनी अशें आसतना एक लगभग 5-6 वर्सां तांच्या सांगात आसतना पळयलें, ती मनशां शिकलीं लोन काडच्या बदलाक तांचे कडेन आसल्यांतच तांणी बऱ्या तरान तें वापरून त्या प्रमाणे तांचें जिवन मांडून हाडूंक ती शिकलीं. आनी उपरांत आमच्या ग्रुपांनी लोन जाय की म्हणटना लोन काडोंक नासलें. लोन काडूं नासल्यार ग्रूप वीक जाता, तांकां वाड मेळना, तांचे बंडवाळां चडना. त्या देखून ती फोर्स करून म्हळ्यार बरें लोन दिवंक तयार आसलीं. ह्या वेळार हांवें तांकां सांगिल्लें उतर इतलेंच, तुमी लोन तांकां दिवंक वचनाकात फोर्स करून. तांकां लोन काडोंक ना जाल्यार ती तांचे इतल्याक बऱ्या तरान जिवान जियेतालीं, खंत तांची बेजाराय उणी जाताली, मात्र न्ही तांच्या जिवनांत इतें बरें करूंक शिकतालीं. आज आमी पळयलें जाल्यार ते सेल्फ हेल्प ग्रूप अपुरबाय तरान सबल जाल्यात आनी तांच्यांत जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडूंक ते शिकल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण आज आमची प्रवृत्ती पळयली जाल्यार आमी कशें आसा, जायते जाण आमी चिंता लोन काडल्यार ते आमकां फायद्या पडटालें, लोन मेळटालें. आनी थोडीं जाणां रेतेरीक आयिल्ले आनी म्हजे कडेन सांगचें आसा, आमचें लोन पास जावंक मागा फादर. हांवें कितें उतर सांगचें, लोन पास जावंक मागोवंक म्हजे कडेन सांगनाका. कित्याक म्हळ्यार तूं लोन काड, तें लोन बरें नासतना बरोवंक तुज्या कडेन पयशे नासल्या वेळार सगळे खंतीन बुडोवन जायतें नाका जाल्लें करूंक मागीर तें जावन हांगा, हांगा जावन तें जावन हांगा. जायते आमच्या रेतीर मंदिराक आज येतात पडटा रेतीर मंदिराक, तांचे मेन प्रॉब्लेम लोन. परत लायला आनी तो म्हणटा म्हाका वाटच दिसना. कित्याक म्हळ्यार हांवें वाट दिसा म्हजें लोन म्हज्या माथ्याचें की वयर गेलां. हांवें म्हळें कितें ताणें काडलें की ना, हांगाचें सारकें करच्या खातीर आनी एकल्या कडेन काडलें, आनी एकल्याचें सारकें करच्या खातीर आनी एकल्या काडलें. तशें काण आज तो लिपोन रावला. हांवें म्हळें डिवायन सेंटर लिपोन रावच्या जागो न्ही, तुका कितें करूंक आसा वच. फोन नंबर सयत सगळीं फोन घालून आमकां फोन करतना खंयच्या फोनान करता आनी म्हणटा येता फोन नंबराक तुमी फोन करा. आमकां तेंच काम न्ही म्हळ्यार तुजे फोन नंबर सोदून काड, तुका फोन करूंक तितले एक वेळ आमकां ह्या दिसांनी मेळना. आनी अशें आसता मोगेचे न्हू, आमी लोन काडच्या बदलाक लोन दिवंक शिकत जाय. कोणाक लोन मनशांक न्ही. आतां सांगनाकात घरा वचून पाद्राबान लोन दिवंक सांगलां तर कोणें विचारलां म्हळ्यार तांकां लोन, मनशाक लोन दिवंक वचनाकात. हाच्या पयले फावटी हांवें सांगलां रीण दिवंक वचनाकात, दान जाय जाल्यार दिया. रीण दिल्यार मागीर तकलेंत जायते राटावळ येतात, जायती चिंता येतात. तांणी लोन दिनातल्यार तुमकां तुमी दिल्ले पयशे रीण पाटी दिनातल्यार खांगाल जातात. जायतीं जाणां आज त्या परिस्थितीक पावल्यात. दिनाका, तांकां जाय जाल्यार दुसरो उपाय करून गरजेक आसा तें आमी एका रितीर बऱ्यान पावचें. त्या देखून तुमी म्हणूंक पुरो आमचें मनशापण आमी दाखोवचें न्ही. मनशापण दाखय जाय. इमिडिएट गरजांक खंय आसा, एक अवघड घडलें त्या वेळा कांयच ना, त्या वेळा आमी मनशापण दाखय जाय. पूण म्हाका म्हज्या खुशालाय खातीर हांव लोन काडटां, म्हज्या खुशालाय खातीर आनी एकल्याक हांव लुट्टां, आनी एकल्या फ्रॉड करता, आनी एकल्या पोटीमान कितें तेचे जावन घेवन वता, तसल्यांक केन्नाच दिवंक वचनाकात. दिवंक आसा तर तुमी दान दिया, रीण दिवन तकली आटयनाकात. आतां कोणाक लोन दिवचें म्हूण हांव तुमकां एक निदर्शन मारी पास सांगता.
एकलो जोसेफ म्हणलो एकलो तरणाटो म्हळ्यार काजारी आसलो. ताणें ताच्या बापायची आस्त ताका वांटे करूंक दिल्ली ताच्या बापायन. आनी अशें आसतना ताणें सगळ्या बाबांक आपयलें. ताचे भाव सगळे ताच्या धाकटे तांकां सगळ्यांक आपयलें आनी ताची आस्त वांटे करून ताणें दिली. अशें आसता एक भाव इल्लें झगडलो आनी तो इल्ली सर्तीक व्हरून गेलो आनी हाका उणें उरलें. वांटे केल्ल्या भावाक उणें उरलें. वांटे करतना समाज साम करूंक आसलें पूण उणें उरलें. उणें उरलें पळोवन हाका जायते खंत जाली. पयलें कांय खंत जावं नासली कित्याक म्हळ्यार तो संतोश पावलो. म्हज्यांतलें इल्लें वांटो ताका दिलें न्हय, झगडे रावयले न्हय, बाबा मदें कित्याक वाद विवाद तो एक रावलो न्हय म्हूण ताका खुशी जाली. पूण जायते जाणां ताच्या इसारून सुरू केलें कितें जालें वांटे करतना, कोणाक तुवें चड दिलें, कोणाक कितें जालें, तुका कितलें मेळ्ळें अशें म्हणटा ताणें सांगून सुरू केलें. म्हज्यान येयलो वांटो ताका हांवें दिलो. नाजाल्यार झगडे जाता कित्याक आमकां जाय आसलें. त्या वेळार ताणी ताका मोतीन घालें तुवें कित्याक दिवचें दिलें, तूं कांय समान हक्क आसा. आनी अशें जायत्या जाणांनी सांगतना ताका एक रिग्रेट जालें. वय हांवें दिवनच आसलें, कित्याक हांवें हांकां दिलें, आतां म्हाका उणें जालें. ताका कितें करचें म्हण कळीत ना. तो गेलो ताच्या भावा लागीं विचार लागलो. भाव म्हणा लागलो तुवें जें कितें दिलां तें म्हजें आनी पाटी दिवंक जायना. ह्या वेळार तो देदेस्पर जालो. मोगाच्यान देदेस्पर जावन सीदा पात्रापा लागीं गेलो. पिरगेज विकार लागीं गेलो. पिरगेज विकार लागीं वचून ताणें सगळें आसलें सगळें सांगलें. कितें जालें, कशें वांटें केलें आनी ताच्या आस्तींतलो थोडो वांटो ताच्या धाकट्या भावाक कित्याक गेलो आनी ताणें विचारल्या कारणान तो दिलो. संतोशानंद म्हणल्या बरें दिलो कित्याक झगडे ताका नाका आसलें. आनी ह्या वेळार पात्राबान ताका विचारलें ताचें मोल कितलें जायत, तुवें ताका एक्स्ट्रा दिलां पळय ताचें मोल कितलो जायत. तो म्हणा लागलो लगभग 15 लाख रुपये. 15 लाख रुपये व्हडलो एमावंट तो. आनी ह्या वेळार पात्राब ताका म्हणा लागलो तूं आज कितले खंतीत आसाय गे म्हळ्यार तुज्या मोतीन खाली भरलां, हांवें ताका दिलां, हांवें ताका दिलां, हांवें ताका दिलां. ताच्या बदलाक तूं चिंत हें कितें म्हज्या भावाक एक्स्ट्रा दिलां तें देवाक दिलां म्हूण चिंत. सांगूंक सुलाभ पूण मोतीन घेवंक कश्ट. पूण वो मनीस म्हणा लागलो वय फादर तुमी सांगल्या पर्यंत हांव चिंता आनी देवाक हांवें दिलां, देव म्हाका दिता की ना तें ताका पडोवन वचोना. हांवें देवाक दिलां म्हूण हांव चिंता म्हणा लागलो. आनी त्या प्रमाणे पात्राबान सांगल्या प्रमाणे ताणें कितें केलें, हांवें हें देवाक दिलां, म्हज्या भावाक दिलां जाल्यार देवाक दिलां, देवाक लोन दिलां म्हूण चिंत म्हणा लागलो. पात्राब देवाक तुवें 15 लाख रुपये लोन दिलां म्हूण चिंत आनी तुका हर एका म्हयन्याक या हर एका वर्साक लोनाक वाड घालतात. त्या प्रमाणे तुका देवाची वाड येता म्हूण चिंत. मोगाच्यान इल्ल्या तेंपा उपरांत वच जोसेफ पात्रापा लागीं धांवलो. संतोशान तो आसलो, उल्हासान तो आसलो. ताची मोत इतली खुशालायेंत आसली की तो धांवलो आनी म्हणा लागलो फादर तुमी त्या दीस म्हाका सांगलें 15 लाख रुपये देवाक लोन दिलां तुवें. खंडीत जावन त्या दीस तुमी सांगतना त्या प्रमाणे हांव ओप्पलो. पूण आज म्हाका कळीत जाता फादर 15 लाख रुपयांक म्हज्या सागवळीच्या जाग्यार देवान जायते म्हाका वाड दिल्या. त्या 15 लाख रुपयाक बेळें बरें जालां फादर. आनीक बरें बरें जावनूच आसा, कांयच उणें ना फादर. पळया मोगेच्या न्हू अपुरबाय तरान तो म्हणटा केन्नाच जायनातले बेळें आतां जावंक सुरू जालां फादर. केन्नाच म्हज्या तोटांत इतलें फसल हांवें पळोवंकूच ना. आतां तें जालां जाल्यार हांवें दिल्ल्या 15 लाख रुपया लोनाक देव वाड घालत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां हें चिंतूंक इल्लें कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमचें मायंड मस्त ल्हान. आमी जायतें उणें चिंतचें. 15 लाख रुपया हांवें देवाक दिलां म्हूण चिंतलें जाल्यार म्हाका खंय जावन आयलें. आमकां इमिडिएट रिजल्ट जाय. जोसेफान इमिडिएट रिजल्ट केदाळच आपणावंक चिंतूंक ना. ताच्या बदला तो म्हणा लागलो राखोंक ना, तो देव दिता की ना म्हणून चिंतूंक ना. पात्राबान एकच सांगलें 15 लाख रुपये लोन तुवें देवाक दिलां तितलेंच. वाड केदाळा दिता तें ताणें विचारूं ना. पूण तोच म्हणा लागलो देव म्हाका हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी चड आनी चड वाड दिवनूच येता. तर म्हाका भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी कितें करता जायते पटी आमी चिंतिना. आज आमच्या कुटुंबांनी कितें वीद ओळी गी म्हळ्यार
कालच मुदरंगडींत एक कॉन्स्टेबल अडें उलयतना तो म्हाका म्हणा लागलो आमच्या एरियांत मुदरंगडी सिरवा ह्या एरियांत क्रिस्तांवांचे जायते केजी जाग्या खातीर म्हणा लागलो हायेस्ट म्हणटा तो कित्याक ताका गळीत आसा तो ते PSI जावन आसा आनी तो म्हणटा हायेस्ट केजी जावन आसा जाग्या खातीर कितले पुटी आमी कंप्रोमायज करूंक तांचे कडेन आपयलें जाल्यार तीन तयार नात म्हणा लागलो तर आज आमची कितलीं कुटुंबां मोगाचें न्हू फकत एका जाग्या खातीर पयशां खातीर आस्ती खातीर झगडोन आसलें संतोष समाधान आज आमी होगडोन घेवन आसाव तें आमकां रेतेर सपरेट आनी आमचें जीवन सपरेट म्हणल्यार बरें आमी जियेल्ल्या देखून आज आमी कंप्रोमायजाक येवंक आयकना कंप्रोमायजाक आयकना एकलो जायत म्हणत जाल्यार आनी एकलो ना म्हणटा आनी एकलें जायत म्हणत जाल्यार आनी एकलें ना म्हणटा त्या देखून आज आमच्या कुटुंबांनी जायते लफडे फकत जाग्या खातीर आनी आस्ती खातीर कितलेशे तुमी आयकतात तुमकां कळीत आसा जायते तुमकां कळीत नासता राव बरो कित्याक लॉयर आमकां पुरात सांगनात कित्याक तांकां जायचे केजी ना जाल्यार तांणी जियेचे म्हण ते चिंतात पूण आमी सांगाता मेळोन एका मनाची जालीं जाल्यार आनी त्या आस्तींत आमी कितें आमकां नश्ट जाता म्हण कळीत नासतना झगडटा पळय तें सोडिल्लें जाल्यार आज आमी लाभ घेते आसल्या आमकां तें कळीत नासतना आज आमी जायते सलवणेंत पडल्या म्हणयात उत्पत्ती ग्रंथ 13वा अध्याय तुमी काण पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आज आमकां बऱ्या तरान अब्राहम आनी ताच्या भावाचें पूत लोट हाच्या जिवनान कितें घडलें म्हणून आमी पळोवया 13वा अध्यायांत आमकां अशें म्हणटा अब्राहमान लोटाक म्हळें म्हजें आनी तुजें मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडी जावंक नजो कित्याक आमी बाबाव म्हज्या आनी तुज्या मदें म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें केन्नाच झगडे जावंक नजो कित्याक आमी बाबाव आमचे थंय दुस्मानकाय आसोंक नजो आनी ह्या खातीर कितें केलें अब्राहम कित्याक पुरबाय तरान लोटाक म्हणटा पळय वच आनी तुका कितें जाय तें वीस खंयचो जागो तुका जाय तो पयलें तूं काडे उपरांत उरलो म्हाका पुरो आनी लोटान बोवा पुरबायता योर्दान न्हंय तडीचो पुरबायचो मोवा बरी आसलो जागो दूद वळचो जागो घेतलो आनी त्या जाग्यार गेलो आनी सोदोम आनी गोमारा लागींच आसलें तें सगळें शहर ताणें घेतलें आनी तें सगळी सुवात ताणें आपणायली उरली अब्राहमाक आनी कितें जालें पळया त्याच अध्यायांत आमकां सांगता तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सस्नाक दितालो देव म्हणा लागलो तुवें केल्लें तें बरेंपण हांवें पळयलां आनी त्या खातीर तुका आनी तुज्या संततेक सदांच वर्त्या तरान बऱ्या तरान सांबाळच्या खातीर एक जागो हांव दितालो आनी तो तुज्या संततेक सश्टाक दितालो मात्र न्हय कितें त्या जाग्यार कितें आसा पळय ताचे उपरांत तो म्हणा लागलो दणीचे धुळी बरी हांव तुजी संतत करतालो जर कोण एकलो दणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकत तर तुजी संतत मेजूंक तो सकतालो उठ आनी हो देश लांबायक आनी रुंदायक भोंवन पळय कित्याक हो देश हांव तुका दितालो उपरांत अब्राहम तो देशाक हेबन म्हणल्यार जाग्या म्हणसर तो चलोवंक लागलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुंगेच्या मानान बेण्यान पळया कितल्या पुरबाय तरान अब्राहम आपल्या भावाच्या पुता म्हणा लागलो तूं गे आज आमी जायतीं जाणां तें सांगा हांव कित्याक म्हळ्यार आमची परिस्थिती बारी बिगडल्या तूं गे म्हळ्यार सगळे घेवची आसात आमच्या लागीं हांगा त्याच प्रमाणे जालें लोटान बऱ्यांतली बरी भूंय विसली पूण आसलो तो वायट करचो जागो वायट असो राष्ट्र सोदोम आनी गोमोरा त्या देखून चड शांती ताच्या थंय उरली ना पूण अब्राहम गेलो त्या जाग्याक सोडिल्ल्या जाग्याक आनी देवान त्या जाग्याचेर आशिर्वाद केलो
आणि अब्रामाक जायतें बरेंपण लाभलें आणि अब्रामाची संतत वाडोवन गेली कित्याक देवान ताचे वयर आदार घाल्लो आणि देवान ताका आदार दिल्लो. आज आमच्या जिवनांत प्रॅक्टिकल रितीर आमी पळयलें जाल्यार हें बऱ्या तरान आमच्या हाताक येता. हांव आमचे डिवायन रिट्रीट सेंटर बिजे आसतना जायत्या जाणांचे समस्या इत्यार्थ करूंक वेतालो आनी ह्या वेळार हांव तांकां सांगतालो कोर्ट केस आसा जाल्यार तुमी हे आम सगलो पाद्रा बसा आमचो फादर जोखीम लॉ केलो आसलो ताचे सांगता बसोवन आमी तें सारकें करूंक पळया म्हूण हांव तेजे कडेन सांगतालो. आनी अशें आसता जायते जण नाका फादर आमची केस चलोन आसा फादर लागीं लागीं सांपोवंक आयल्या फादर त्या देखून आमची केस इत्यार्थ करची नाका फादर तांकां आपोवचें नाका पळय आमकां बरेंपण नाका आमकां बरें जावंक नाका. जायते फुडें आमी कितें करता हेरा वयर केस घालता हेरा वयर नाका जाल्यार अपराध मांडटा कळीत नासतना तांकां जायते उपात्र दिता. आमी चिंतिना आमकां पळोवचो एकलो देव आसा म्हणून आमचे इतल्याक आमी कितेंय करूंक पळयता. त्या देखून मोगेच्या भावान आनी भयणीनो रोमाकारां बरयलें पत्र 8वो अध्याय 30 आनी 1 वळू कितें सांगता पळया. आमकां आपुरबाय तरान असली शिकोवण रोमाकारां बरयलें पत्र आमकां दिता आनी त्या पत्रांत आमकां अशें सांगता इतलें सकड आमच्या दोळ्यां हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयत जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा. सांपावली सारता देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा. आज आमी देवाचेर वर्ती पातयणी दवरनासतना मनशा वयर चड अवलंबन जावन जियेल्या देखून आमच्या जिवनांत तृप्ती ना संतोष ना उल्हास ना. हांव कित्याक सांगता हें म्हळ्यार जायते जाणां आमच्या रेतेरच्या जिवनांत सांगता फादर तुमी थंय येयचय तुमी हांगा येयचय थंय प्रीच करचें हांगा प्रीच करचें. म्हजें एकच तांकां उतर देव खंय आपयता थंय आमी वेतल्या शिवाय आमी जावन आशेवन तसल्या जाग्यांक वचो असल्या जाग्यां वचो म्हणून आमी नेमचें न्हय. देवान आमकां आपयलें तर तसल्या जाग्याक वचोन तुजी सुवार्ता प्रगट करी जाय म्हूण ताणें नेमला तर आमी वेतल्या. थंय कश्ट आसात सूख आसा दूख आसा संतोष आसा तें आमी पळोवचें ना. देवाच्या आदारान आपयलेलो देव केन्नाच आमकां सोंड घालिना हें आमकां कळीत जावंक जाय. तर देव आमच्या पक्षान आसतना कोण आमच्या विरोध वचोंक जाता हे जायतीं जाणां आमी कित्याक आज समजोन घेना म्हळ्यार आमकां क्विक रिजल्ट जाय इन्स्टंट रिजल्ट जाय इमिडिएट रिजल्ट जाय त्याच घडी आमकां मेळोवंक जाय. आमचें मागणें इमिडिएटली आमकां देवान दिवंक जाय. एक मनीस आसलो आमच्या रेतेर मंदिरांत ताची मिसस येताली आमच्या रेतेरीन आसती ना हांगा ती येता आसतना पयल्यान म्हाका कांय कळीत जातलें पाद्री पियोच्या वर्त्या मजतीन मागोवंक ती येताली. आनी एक दीस हांवें तिका म्हळें कशी आहे बाय. तिणें तिचें सगळें दूख सांगलें कितें सकडी घडलां. तिणें थोड्यांक पयशे दिल्ले आनी ते पयशे ताणें खावन घाल्ले त्या देखून तिका वाट दिसनातली कशें वेचें म्हूण कळीत नासलें. थोडे म्हयने उपरांत तिचो घोव न्हवरो आयलो आनी न्हवरो आयलो म्हाका मेळोंक आयलो आनी ह्या वेळार ताणें म्हणलें उतरां म्हाका निजाकी काळजाक लागलीं. तो म्हणा लागलो कितेंय जावन फादर म्हज्या बायलेन सूख केल्या वय म्हाका कळीत नासतना जायते म्हजे पयशे विबाडल्यात वय पूण हांव ते सगळे फारीक करतालो आनी उपरांत हांव बरेपणांत म्हज्या बायले सांगता म्हज्या भुरग्यां सांगता जिवन करतालो. मोगेच्यान त्या दीस ताच्या दोळ्यांत दुखां गळिल्लीं आनी हांवें पळयलें आनी म्हळें बाबा तुका देव पावतालो भियेनाका. उपरांत ताणें म्हाका घर बांदूंक जाय फादर म्हाका कितें म्हणे देव आदार दितालो. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो ताचे उपरांत हांवें त्या विशयांत खंयचीच आठवणी करूं ना. पूण फाटल्या दिसांनी परत तो गांवाक आयले म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो फादर त्या दीस हांवें तुमकां सांगिल्लें जें कितें आसा तें सगळें हांव फारीक करतालो आनी उरिल्ल्यांत देव म्हाका घर बांदूंक आदार दितालो. ह्या मनशाची सॅलरी कांय नातिल्ली म्हणटा तो पूण देवान अशें ताचें सगळें काम गुंडोवन घालें की जो कोण ह्या मनशाच्या जाग्यार आनी एक मनीस आसलो तो ताका कितें करून दिवंक आसलें कितली प्रॉफीट करून दिवंक आसली त्या कंपनीक ताची अर्दी करूंक जावना ताका अर्दी करूंक जावना.
आनी ह्या वेळार त्या कंपनीच्या बॉसान ह्या मनशाक आपयलें. हो मनीस थंय जायत्या वर्सां काम करनासलो आनी तो म्हणा लागलो तूं इल्लें शॅर घे आनी तूं काम कर. आनी हो मनीस म्हणा लागलो धन्या जें कितें तूं म्हज्या हातान दिताय म्हाका कांय कळीत ना, पूण देवाच्या आदारान हांव घेता. आनी तो म्हणटा जें कितें ताच्या फुडल्या मनशान अर्दे प्रॉफीट ताका करून दिवंक जावना ताच्या 4 वांट्यांनी सट्टीक प्रॉफीट त्याच कंपनींत ऑर्डर चड करून कामेल्यांक चड करून ताणें कमयलेलें आसा. आनी ह्या देखून ह्या मनशाक जायती बडती मेळ्ळी आसा, जायते ताका बक्षीस मेळ्ळें आसा, तसोच सांबाळी इन्क्रीज जाल्लो आसा. आनी तो म्हणटा खंय नतले ह्या म्हाका देवान इतलें उंच उबारलां गे. आज तो म्हणटा एकच एक पयशे कांयच लोन काडिनासतना हांव आज सगळें सांबाळटा फादर, आनी कितें देव म्हाका सांबाळूंक दिताचें तें कॉन्फिडन्स पळयत आसतना कांय वर्तें सिकप ताका ना. सिकप आसले थोडे बडी आमी नानंत तरान सिरकोन पडटा, सिकप ना तेल्ली थोडे बडी जायते देवाच्या आदाराक ती अवलंबन जाल्ल्या देखून देव तांकां बऱ्या तरान मुखारसून व्हरता. म्हणल्यार की व्हरतें निदर्शन ह्या मनशान हांवें पळयलें. आनी तो म्हणटा सगळें देवान त्या 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 वेळाक म्हाका गरज पडटाना त्या त्या लेखार नियतींत म्हळ्यार कांयच बनावटी करिनासतना सततच म्हाका देवान वाडटा केल्या म्हणटा तो. आनी ताणें म्हणटा आसतना निजाकी तसो तो संतोष उमाळोन येता. आनी तो म्हणटा कांयच रीण नासतना देव म्हाका घर बांदूंक आदार दिवन आसा. आनी तें घर संपूर्ण जाता आसतना एकच एक पयसो रीण म्हज्या खाती वयर आसचें ना म्हणटा. म्हळ्यार तसलो एक बरवसो ताचे थंय आसा. आनी तो बरवसो आसूंक जाय मोगाचें. आमी कितें करता म्हळ्यार जायतीं जाणां आमी मनशा वयर होंदोन आसता, देवा वयर होंदोन आसना. देव कितें करता म्हूण थोडे बडे आमी सवाल विचारूंक पुरो. देव हें करता अशें ह्या मनशाक केलां. हें निदर्शन जिवे निदर्शन ह्याच दिसांनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें, कानांनी आयकल्लें, तुमच्या मुखार दवरता. देव सगळें करूंक शकता. तर देव आमच्या मदगांत आसतना कोण आमकां वायट करूंक शकत? देव आमच्या मदगांत आसतना कोण आमकां उणेंपण करूंक शकत? त्या खातीर सांपावलो बऱ्या उतरांनी तो म्हणटा देव आमच्या परतेंत आसा तरी कोण आमकां विरोध करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मग छपान आनी बेणीनो अपुरबाय तरान देवाची सकत आमी मागोवन घेवया. देवाच्या सक्तेंत आमी जिवांत वर्त्या तरान जियोंक शिकया. कित्याक जायते बटी आमी आमच्यात सक्तेंत जियोंक पळयता. त्या खातीर आमी लुकाचो वांजेल 12 अध्यायांत आज तुमी पळयलें जाल्यार म्हज्या भावाक म्हजो वांटो दिवंक सांग, म्हज्या भावाक म्हजो वांटो दिवंक सांग. तर आमी कित्याक देवा कडेन विचारूं ना देवा म्हाका कितें तुवें दिवंक आसा तें दी. कोणा मारी पात तूं दिताय तें हांव विचारना, म्हाका कितें दिवंक आसा तें दी. आनी तें दिवंक आसा तरी हांवें देवाक कितलें लोन दिलां, हांवें देवाक म्हजो वेळ कितलो विनियोग केला, देवाच्या शेतांत हांव खंयच्या तरान वावुरलां. जावंक बरो तडबडी आमी चिंता म्हाका तें जालें अशें जालें. म्हजी एक चिंता आसा, जें कितेंय तुज्या कुडीक अवघडान जावं दी, खंयच्याय पिडेन जावं दी, कितेंय चड उणें करता आसतना बियान बसनाकात, बियान बसनाकात. वय कुडीक आमी जगतान घेवंक जाय, पूण ताचे वर्ती जतन घेवचो जावन आसा तो ताका कळीत आसा तुज्या कुडीक कितें जाय, कितें गावचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगुरचें, तें सगळें ताका कळीत आसा. त्या देखून देवाच्या वर्त्या आदारान जियेत आसतना कांयच भियोवची गरज ना. देवा वयर होंदोन अवलंबन जावन जियेत आसतना झगड्याक झुजाक एकामेकाक वायट मोसर हगे करूंक वचनाकात. जायते आमचे रेतेरे फळां बरी नांद. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकता पूण आमी तें पालन करिना. आमी आयकता आमी तें पालन करिना. काल म्हजो एकलो फ्रेंड म्हाका मेळोंक आयिल्लो आनी ताच्या कडेन सगळ्या बैला गांवांत आसलो. तो म्हणटा फादर आमी सिच्युएशन क्रिएट करूंक जाय, क्रिएट करूंक जाय एकामेकां मेळच्याक. जावंक बरो आमचे परब खंयच्या भुरग्याचे तेका दोळा पेस्त ताणें ना आमकां तें रीण आसा, आमकां हें रीण आसा म्हणटा म्हाका मस्त दुखता, मस्त दुखता. कित्याक अवकाश सोकडून घेतलो आमी.
एकामेका मेळचो अवकाश, एकामेका कडेन उलोवचो अवकाश, एकामेकाच्या घरांनी वचो अवकाश आमी उगडोवन घेतलो. तुजें एक पेस्त तुवें दिल्ल्या सस्पेंड केल्ल्या देखून तुजें कांय रीण सगळें बारीक जायना. आनी सगळे जाण व्हड व्हड ऐवज पेस्तांक कांय करचिना. ल्हान माट्टार बऱ्या तरान पेस्तां आमी आचरण करतना एकामेकाक लागीं येवच्याक आमी एक अवकाश कर दिता. असले अवकाश फकत पेस्ता बरपेन मात न्ही, आमच्या कुटुंबांत ल्हान समारंभ करना आमी ते अवकाश उपसोंक पळय मोगाच्यानो. ते दळा भाव बांदवपण, एकामेकांत एकवट, एकामेकांत माया मोग येता येता. एक मनीस भायर रावलो, एक मनीस तुजे कडेन सारको ना म्हूण तसले अवकाश तूं सोडून दिनाका. करूंक पळय. जायतें बरेंपण तूं करता आसतना तसले अवकाश करतना माया मोग वाडटालो. आमची कुटुंबां बळवान जातालीं, आमच्या कुटुंबांत मोगाचो बांद येतालो. आनी लेख घाली नाकात. कोणाय तुमी इतल्या जाणांक आपयलें, इतलीं जाणां आयलीं, इतलीं जाणां येवनात. म्हजी एक हांवें हे पळोवची दिश्ट अशी आसा. आयिल्ल्यांक हांवें केदाळ म्हणजे देव बरें करूं. येनातल्यांक एक ल्हान मॅसेज घालून सांगचें आसा. वी मिस्ड यू अ लॉट. नेक्स्ट टायम वील सी यू. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक आमकां मनशाची रूच ना. आमकां फकत रूच वस्तूंची, पयशांची, आस्तीची, बदकाची. वी हॅव बिकम मॅटेरियलिस्टीक. वस्तू वयर होंदोन आमचें जीवन आसा. एकामेका कडेन उलोवंक नाका. आज तुमी काजाराक गेल्या जाल्यार आमचीन सांगचें हाय म्हूण सांग, हलो म्हूण सांग. पळय काजारांत एकली पाप बरी स्त्री आमच्या हळ्ळेन आसली. तिका एमसी म्हणटा खंय हाय म्हूण सांग, हात वयर कर. ती म्हणा लागली काय हांव सांगाना म्हणा लागली काय. जायते जाण आज आमी मंगानिंद मानव म्हणटा, आमी मानवनिंद मंगा जाल्या. कित्याक खंयचो एमसी सांगता हात वयर कर, हात वयर करचो. विजील घाल, विजील घालची. बोब घाल, बोब घालची. बोब घालनातल्या काजारां जायना न्ही. आनी आमी त्या प्रमाणे आनी तितली परिस्थिती सद्याक इगर्जी घेवंक बरो. विजील घाल, बोब घाल, हा म्हण, हू म्हण, रावया तें. परत वजें व्हरतना पळयलें तांचे लँग्वेज पळयत आसतना थकली पना घालून बसता. म्हळ्यार हांव पिरगेज विकार न्ही त्या पिरगेजेन. आनी ह्या जागा पिरगेज विकारा येवन सांगलें फादर नेक्स्ट टायम अशें आसा जाल्यार तें रावया. आनी तातूंत हांव पळयता म्हाका इतलें एक बेजाराय भोगले मोगाच्या न्हू. आमी उलय जाय, बरें उलोवणें उलय जाय. मेळ्ळें मेळ्ळें उलोवणें आमच्या रोसांत, आमच्या वजांत, आमच्या ओव्यान न्हय. आनी हें उलोवणें तांचें इतलें आसलें. आनी आसलें बायल मनशां दादले मनीस सगळे हांसतात. क्वॉलिटी ऑफ लायफ, क्वॉलिटी ऑफ लायफ. आनी आमी हें सांगल्यार आमकां मागीर विरोध करता. विरोध केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, कांयच जायना. एक लो आलोंक जायना. पूण असल्या जाग्यांनी वेता आसतना तुमी चिक्के तकली आटया. तांचे वांटो मेळोन तुमी तांचे वांटो एक जावन वायटांत संतोश पावंक वचनाकात. केदाळाय एका मनशाक नाका जाल्यार वायटांत लोक देखता आसतना आमची संस्कृती आमी तें पालन करता. वजें हाडटना इतल्या पुरबाय ताचे थोडी बरी खासरां पळयल्यात, थोडे बरे रोस पळयल्यात. कितल्या पुरबाय तरान त्या रोसांत एकच एक वायट मेळ्ळें उतर नातलें वजें हांवें पळयलां. पूण हें कितें गे म्हळ्यार आमी कोणा कारबारांक थोडे पयशे दिवन हाडचे आनी आमची संस्कृती आमी होगडोन घेवची आनी आमी ताळयो पडचे आनी आसचे आसनाकात. त्या वेळार जागीं जाया आनी सांगा हें आमकां मेसवलें न्ही, हें म्हज्या वाड्याक मेसवलें न्ही. वाड्याचे गुरकार आसा, वाड्याचो गुरकार आसा, वाड्याचे प्रतिनिधी आसा, तुमकां वॉयस आसा, तुमकां ताळो आसा. सांगा सांगा, कांय जायना. आनी हें आज आमी करन त्या नाटक पळयता. आयकोनच्यान कितें दिसता आयकोनच्या सोडा. आमची संस्कृती कितें आमी पालन करना आसा. आमच्या देवाक आमी कशें आत्मान करता. असले मेळे उदर पब्लिकली आमी उलयता आसतना आमी कित्याक जागी जायना. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमकां कितेंय जाल्यार जाता म्हणल्यार बरी जालां. आज गम्मत्यो, कुशलाय, मजा तांतू न्हय, कुशलाय तांतू न्हय. गम्मत मारा, देवा सांगता बऱ्या तरान एक जावन देवाचें उतर वाखाणून गम्मत मारा. सगळीं आमी उबी रावया मोगाचे न्हू. एक घडी भर देवाक आमी अर्गां दिवया.
देवान आमकां बरे अवकाश दिल्यात, बरी मनशां दिल्यात, बरे संभ्रम दिल्यात. हे संभ्रम आज आमी बरे करच्या बदलाक जायत्या जाग्यांनी ताचे संभ्रमाचे संस्कृतीचे मर्डर करनासा. संस्कृती म्हणटा आनी पयशे दिवन आमींत आमचेंत होगडोन घेता. केदाळांय आमी करता आसतना हे आमच्या मतींत आसा जाय. आमच्या देवाक मानवा सारकें आमी जिणी जिये जाय. अब्राहाम जियेलो त्या देखून ताच्या जिवनांत संतोष ताणें बगलो. आनी आमी कितेंय करता कशें आसा म्हळ्यार आयच्या ओपारच्या पिश्या बरी आमी आसता, त्या प्रमाणे आमी करता. कोणूच एक मनीस तोंड उक्तें करना हे सारकें न्हय म्हणसो आमकां पळोवंक दिसना. कित्याक म्हळ्यार आमकां कितेंय जाता कशें आसता. तोंड आमी तकली पोंदा घालना. आज धर्नीक पळोवची परिस्थिती थोड्या कडेन उपजल्ल्या वेळार जागी जाया आनी बऱ्या तरान सांगा. हांव आवाज व्हडलो करी जाय म्हण कांय गरज ना. हें आमकां मेसवलें न्हय, हें हांगा करिनाकात. देवाक आर्गां दिवया, देवाक उपकार बावडया. बरे संभ्रम ताणें आमकां रचल्यात, बरे अवकाश ताणें आमकां दिल्यात, बरीं मनशां आमकां दिल्यात, बरें उतर आमकां दिलां, बरें देवाचे वर्त्या उतरां जिवोवचे बरेंपण ताणें आमकां दिलां. ह्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. कड़े आमी पान संको 36 36 30 आणि 100. ताळयो बेट्या म्हाका जना ताळयो बेट्या. किन्नरीच्या नद कामे नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. किन्नरीच्या नद कामे नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. सांगता म्हणया किन्नरीच्या नद कामे नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. दाविदाच्या उर्बेन आमी गावया, दाविदाच्या उर्बेन आमी गावया. पाताक रडोन दया मागून गावया, पाताक रडोन गावया. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. अब्राहमान भावाटीर सांबाळलो, अब्राहमान भावाटीर सांबाळलो. देवान ताका इश्ट तासो केलो, देवान ताका इश्ट तासो केलो. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. मोईचे देवाक पातयेवन मुखार सरलो, मोईचे देवाक पातयेवन मुखार सरलो. गुलाम पर्जेक सुडका दिवंक तो पावलो, गुलाम पर्जेक सुडका दिवंक तो पावलो. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. मोरये मायेन देवाक आपला दिली, मोरये मायेन देवाक आपला दिली. देखून आवय ती मनशा कुळाक जाली, देखून आवय ती मनशा कुळाक जाली. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया. किन्नरीच्या नदाक आमी नासोया, धन्य देवाक अर्सून आज गावया.
धन्य देवा करसून आज गावया, धन्य देवा करसून आज गावया. हालेलुया 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 हालेलुया. Persia. Hallelujah, 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 hallelujah. Persia tu kaga biang sumya persida. Tu kaga hallelujah, 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 hallelujah. एक घडीभर आमचे काळजाचे अत्रे कितें आसात ते देवा मुखार दवरुया. कशें आमी जिवन आसा, देवाच्या उतराक कितलो मान आमी दिला. देवाक समसारकी जिणी आमी जिवन आसा हांगी. ह्या संवसारी जिवनांत पोकळ जिवन दिवन आसा. पोकळ दावला ते वयर तुजी नदर दवरिनाका म्हणटा जुवांचें पत्र. पोकळ दावलात रक्तमासाच्यो वंदवण्यो थोडे तेंपा आसात. आपुरबायची जिणी जावन आसा शाश्वत. त्या देखूनच दिरवें पूण जायनाका ह्या संवसारान म्हणटा जेजू. पूण जाय तें दिरवें त्या सर्गाच्या दायसान लोन दी बऱ्या कामाद्वारे सेवेद्वारे वायट नाका जाल्यार मेळ्याद्वारे न्ही, नाका जाल्यार वायट शब्द उलोवन, नाका जाल्यार हेरांच्या सांगता शाबासकी जोडटाय म्हूण तुजेंच अस्तित्व उण्यापणाक व्हरून घालिनाका. बरें उलय, बरें कर, बरें जिये आनी संतोश पा. हें जावन आसा देवाचें निर्मणे. त्या प्रमाणे निर्मणाक देवाक आभार मानया, देवाक उलो मारया. तुज्या काळजाचे अत्रेक सगळे जेजू मुखार दवरतना तसो तो त्या वर्त्या स्थितीमेंताक हाडटालो. ताका कळीत आसा खंयच्या भुरग्याक ताच्या काळजाच्या अत्रेक प्रमाणे चलय जाय. आमचें चिंतप बरें आसा, आमच्या काळजांत आमचे अत्रेक बरें आसात, तर जिवन बरें आसतलें. मोगाचें न्हू, सगळे गुंपिनाली गोविंदा म्हूण आमी वचचें म्हूण कांय गरज ना. आमी आमकां दिल्ल्या त्या भावार्थांत, आमकां दिल्ल्या त्या देवाच्या उतराच्या जाणवायेंत थिरतरान रावोंक जाय. खंय वायट घडटा तें आमी खंडन करूंक जाय. ताच्या फाटल्यान आमी हात मेळोवन ताळयो पेटच्यो न्हय. ताच्या बदलाक तें सारकें न्हय म्हूण दाखोवन दिवन ताच्या सांगता आमी वेचे न्हय. कित्याक आज जायते जाणां आमकां क्रावड मेंटॅलिटी, मॉब मेंटॅलिटी, आमी ताच्या फाटल्यान वचोन कितेंय जाता म्हूण चिंता. तुका आनी म्हाका देवान चिंतची, तर करची आनी तशें जाणवाय आटोवची. परती सकत दिल्या त्या प्रमाणे जियोंक देवा लागीं कृपा मागा, त्या प्रमाणे जियेया. तात्कालीक संतोष न्ही, शाश्वत तृप्ती आनी उल्हास भोगूंक जेजू कडेन आमी मागया. बसात. लुकास एवंजेल 12 अध्याय 15व्या वळीन तुमी पळयलें जाल्यार म्हज्या भावाक म्हजो वांटो दिवंक सांग. कोलो वांटो? ह्या संवसारी वस्तूंचो, ह्या जाग्याचो वांटो. तो वांटो तात्कालीक. जुवांसांच्या 14 अध्याय 13व्या वळीन तर तुमी पळयलें जाल्यार समारीची स्त्री म्हणा लागली, थें उदक म्हाका दी, पियोंक दी. तान लागचें उदक तें. पूण जेजू म्हणा लागलो, हांव दिता तें उदक तुका केन्नाच ताणे कोण पायना, तान लागना. तसलें सश्टीक जिवीत दिवचें उदक हांव तुका दितालो. आनी ह्या खातीर ती म्हणा लागली, दी म्हाका तें उदक. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो, तें उदक तुका दिचें जाल्यार अशें अशें तुवें करूंक जाय, अशें जाल्यार तुज्या घोवाक आपोवन हाडूंक जाय. आनी ती पोटी मारता ना म्हणा लागली. पूण जेजू म्हणा लागलो, कोण आसा म्हूण तुका हांव सांगता. आनी ह्या वेळार ती भियोना. मोगाचें हांव पळय, आमचे समाज आज जायते फुडें आमी कितें भियेता म्हळ्यार लोक कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटालो, हें कितें म्हणटालो, कोण की भियोना. ती धांवना. तिणें सांगितलें, तूं कोण म्हाका सांगोंक, तुका गालें कळीत आसा म्हूण सांगितलें ना. ओपन घेतलें तिणें, इमिडिएटली तिका कळीत जालें. हो जावन आसा मेस्सिया, हो जावन आसा देवाचो पूत. ताची वळख ताका ना जाल्यार त्या वेळार तिचे दोळे उक्ते जाले.
अंतस्करणाचे दोळे उगते करी लागले आणि म्हणा लागले धावली शहराकडे म्हणा लागले म्हजे विशयन सगळें ताणें सांगलें त्या स्त्री विशयन सगळ्यांक कळीत आसलें पूण सगळें ते सांगलें म्हणटा आसतना ती लज बगोना आज आमी देवाच्या वर्त्या वाटेन चलतना देव निती काल आमी जियेत आसतना आमी रावंक जाय सदां निती बरेपणाक बऱ्या जिवनाक आज आमी आमच्या जिवनांत बरें जिवन जियेलां मात्र आमी क्रिस्तांव म्हणून वळखून घेतलें हांव ना तर कसेंय जाता त्या प्रमाणे जिवंक आमकां आपण दिवना म्हगे बान आनी भयणीनो आज आमी जायतीं जाणां ग्रीड म्हणल्या बुकेन मोरोन आसा ग्रीड आप स्वार्थ म्हणटा कोंकणींत हें कितलेंय मेळ्ळ्यार आमकां पावना लोक ओट्टू घालता संग्रह करता कितलें आरयता म्हणना खरें कांयच फायदो ना म्हागाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक लुकास एवांजेल 12 अध्याय वाचून पळया मुखार कितें सांगता म्हण हांव तुमकां तें तिळसितलो आतां त्या खातीर ह्या वांजेलांत तो एक पिसो म्हूण ताका लेखला ग्रेस्त मनशाक कित्याक तो पिसो म्हूण लेखलें गे म्हळ्यार त्या मनशान फकत पुंजयल्लें जावन आसा तो पुंजयता आनी पुंजयता कित्याक तो पुंजयता म्हणून ताका कळीत ना आनी अशें आसतना जेजू म्हणा लागलो ग्रेस्त मनशाच्या भुंयेंत एक फावटी उदांड पीक जालें आनी उपरांत मुखार वचोन तो म्हणटा हत्त पिश्या आयच्या राती तुजो जीव तुजे लागीं पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातालो असली गत म्हणयत आपणाक दिरवी पुंजयतल्यांची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावंक नातलेल्यांची आज आमी दिरवें पुंजयता आमच्या खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर तात्कालीक दिरवें जिये जय जियेन वचो म्हण हांव बऱ्या तरान जियेया त्या खातीर तो तरणाटो म्हजो इश्ट म्हणटालो वी शूड क्रिएट सिच्युएशन वी शूड क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार अवकाश आमी करूंक जाय रचूंक जाय सांगाता येवन एकामेकाक समजून घेवन एकामेकाच्या जिवनांत भागीदार जावच्याक हेच्या वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार तो 12 अध्याय त्या वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार 2 वाक्यांनी 10 फावटी तो मनीस हांव म्हजें म्हाका म्हणली उतरां वापरता 2 वाक्यांनी 10 फावटी तो चिंता ताचे विशयान मात्र शिवाय दुसरे खंयच्या विशयां तो चिंतिना आनी तो जावन आसा आब स्वार्थी मनीस आमी म्हणटा देवान आमकां दिता आसतना वेन गॉड ब्लेसस यू मोर डोंट रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग डोंट रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग तुका देवान जायतें दिल्लें तेन्ना म्हाका तें जाय हें जाय तशें हें हांव कसलें येतालो आनीक व्हडलें बांदतालो डुप्लेक्स बांदतालो ट्रिप्लेक्स बांदतालो म्हूण वचनाका म्हणटा ताच्या बदलाक म्हणटा रॅदर रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ गिवींग रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ गिवींग पळया डोंट रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ गिवींग तांतू आसा सकत आनी तृप्ती तांतू आसा माया मोग तांतू आसा एकामेकाची सेवा ह्या खातीर आमकां आपयल्लें जावन आसा क्रिस्तांव जिणयेक आनी उपरांत पळय जेजू कितें म्हणटा तुज्या पेल्याचो मोग कर वांटून घे तें आमी करूंक जाय तें आमी करिना उरलें सगळें आमी करता जायते वटेन म्हणजे आसले आमच्या संभ्रमांत आमी 5% काण दवर न्हू हेरांक कुमोग दिल्ली जाल्यार कितलेशे आमचे संभ्रम कितले लाखा काटल्याचे आसात थोड्यांचे कोरोडाकी गेल्ले आसात खंय तांतले 5% आमी 10% नाका 5% काडून आमी सायडी दोन ते दुबळ्यांक कोणाक गत आदार नातल्यांक तसल्यांक दिल्ले जाल्यार कितलें बरें आसलें जायते वटेन हांवें तकली आटोवची आसली आनी जडवटी हांवें कार्यरुपी केल्लें आसा मनशां सांगाता मेळोन म्हज्या इश्टां सांगाता मेळोन तांकां सांगलें आसा ह्या मनशांक हे ल्हान तांच्या घरांत वीज दिवना तांच्या घरांत एक बरें पाकें ना कितें ल्हान सगळें व्हडलें करचें म्हणून हांव सांगना ल्हानशें एक बरें बसूंक चेर ना ताका एक दांड दिया कोणें दांड दिलें म्हूण कळचें नाका ह्या दिसांनी कोण धाडटा म्हूण कळचें म्हूण कांय गरज ना कित्याक म्हळ्यार घरा बागलान वन घालची आसा आनी असलें एक ललाण करता आसतना तुवें तृप्ती बगत जाय हेरांनी पळोवच्या खातीर न्ही हेरांनी पळोवचें नाका जेजू म्हणटा आमकां तुज्या उजव्या हातान दिलें दाव्या हाताक कळीत ना जावं दी आनी त्या प्रमाणे मोगाचें न्हू वांटून घेवंक जेजू आमकां अवकाश दिता आनी ह्या वांजेलांत लुकाच्या वांजेलांत आयच्या 12व्या अध्यायांत आनी एक वर्स 19 म्हणटा जायतो वेळ आसा तो चिंता जायतो वेळ आसा
सगळें हांव खाण बांदतालो व्हडलें बांदतालो आनी तातूंत जायतें पुंजयतालो. अशें तुजें जिवन जालां आज आमचें जायते जाणांचें. आमी आमचे दीस आणकी सोड आनी सोड आसात म्हूण चिंता. हांसूं दी बरें ना जाल्यार आमचो आयचो दीस क्रेसो जालो जाल्यार हांवें आनी तुवें पुंजयल्लें कितें आसा? हांवें आनी तुवें जेजूक दिल्लें लोन कितलें आसा? आमी आमकांच एक लेख घालया. आमकां थोडो वेळ मात्र आसा. बरें कर मोगाच्या भावा आनी भयणी, बरें कर. कितलें तांकता तितलें बरें कर. तिसरें जावन आसा सवकासाय घे. आमी आज जायतीं जाणां आमची बॉडीली नीड सॅटिस्फाय करूंक पळयता. जायते जाणां म्हाका म्हणचे इल्लें खाणेल्यार पावना फादर, कित्याक जायत्या जाणांच्या गरजांक पावत जाय. म्हजी मेंटॅलिटी अशी, देवान म्हाका तांच्या गरजांक पावोवंक अवकाश दिता आसतना ते अवकाश सोडूंक हांव तयार ना. कित्याक म्हळ्यार पुरासण जाता, जायते दावत जाय, जायते तांच्या कश्टांक पाव जाल्यार वेळ आमी काडीत जाय. पूण तो वेळ हांवें दिवचें देवाक लोन. आनी त्या लोनाक म्हाका खंडीत जावन तो वाट दितालोच. म्हजें रीण खावचो देव न्ही तो, म्हजें लोन बुडोवचो देव न्ही तो. त्या लोनाक म्हाका दितालोच ती बडती, म्हाका दितालोच ती वाड. हांवें आनी तुवें नॉट टू सॅटिस्फाय बॉडीली निड्स मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुजी आनी म्हजे कुडीची अत्रेक संपोवच्याक न्ही, आमी सवकासाय घेवंक जाय. माथेव 16 अध्याय 26 वळेसे म्हणटा, सगळो संवसार जिखोन तुजो आत्मो होगडोवन घेतल्यार कितें प्रयोजन जातालें? कितें प्रयोजन जातालें? त्या देखून तुजी बॉडीली निड्स मिनिमम दवर. तुजें दिवचें ह्या हेरांक बरें करचें, बरेंपणू जायतें चडय. दॅट इज द स्टँडर्ड ऑफ लिवींग. दॅट इज द स्टँडर्ड ऑफ लिवींग. फकत आमी गळसून आमकांत करसिल्यार तातूंत कांय फायदो ना. त्या देखून डोंट रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग, रेज द स्टँडर्ड ऑफ गिवींग. ऑटोमॅटिकली स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वील बी हायर. आनी अशें आसतना आमकां देव सांगता जायते बरेपणांची. धर्मदूताची कृत्या 11 अध्यायांत कर्नेलियसाक बडव्यान म्हळें, तुजें दान दवर तुज्या फायद्याक. हे दान धर्म दवर, तुजें दान धर्म दवर आनी ते तुज्या फायद्याक येतालें म्हणा लागलो. पळय, बडव्यान कर्नेलियसाक म्हणली उतरां ही. आनी त्या देखून कर्नेलियस जायतें बरेंपण करता. तुजें दान धर्म तुका फायद्याक येतालें. त्या देखून मोगाचे भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत ह्या दिसांनी जायते संभ्रम आसा. बऱ्या तरान करसिया, की वसा एकामेकांक मेळा. फकत वचून आमी गेल्ले क्षण आमचे मोबायल भायर आयलेंच. हांव खंयच्याय फंक्शनाक गेले जाल्यार मस्त ऑब्जर्वेटीव पळयता आनी बसता बरें काय. आनी अशें पळयतना सगळीं जाणां मोगाचें न्हू, जाता जाल्यार तें घरा दवर नोचा, ना जाल्यार बॅगान दवरा. गेल्ल्या संभ्रमांत तुजें तें उणेपण दाखयनाका. तुमकां कळीत जायना सांग बरो, जायतो लोक आमकां मेजता. थंय बसुल्लींच आमकां लेख घालतात. सगळें आमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां उलोवंक कळीत ना, आमकां वळख ना एकामेकाची. वळख जायचें म्हण कांय गरज ना. हांव तुमकां सांगता, आमचे मुदरंगडी पेस्त आसलें. मांयक सांगलें, मांय बरें करन पेस्त आमी करी जाय, कित्याक देवान आमकां दिलात अवकाश. आनी ते अवकाश आमी उगडोवन घेवंक नजो. आनी नवे अवकाश मेळ्ळे जाल्यार आमी काण घेया. आनी अशें आसता जायतीं जाणां आयलीं एकामेकाक वळख नातिल्ली तांकां. सगळ्यांक एक 3 मिनटां काडून हर एकल्याक इंट्रोड्यूस केलें आनी सांगलें, एकामेकाक आज तुमी एक कुटुंब, आज तुमी हांगा आयल्यात जमल्यात एक कुटुंब. एकामेकाड उलया, एकामेकाड संतोश व्हा. जें कितें जाय तें सेवा, जें कितें जाय तें खाया, जें कितें उलोवंक आसा तें उलया, संतोशान जिये. मोगाचें न्हू, आमी केदाळा ही एक दस्तूर फॉलो करूंक जाय. जायते जाणां आमच्या फंक्शनान आमी गेले जाल्यार आमी एकामेकाक इंट्रोड्यूस करना, एकामेकाक मुखामळ पळयता. वळख आसली 1-2 जाणां एणे तेणे वेतात, उलयतात आनी येतात. एक बऱ्या तरान कांय व्हडलें इंट्रोडक्शन करूंक ना. ही खंय नांवन आयली, ही म्हजी केसें आमकां वळख जाली, ही म्हजी कुटुंबाची, सगळे कुटुंबाचीन. आज एक आमी एक व्हडल्या कुटुंबाची, क्रिस्ती कुटुंबाची. त्या देखून तुमचें जिवन सिंपल तरान तुमी जियोंक पळयलें जाल्यार कितलें मोगाचें जाता, कितलें मायपासाय जाता. आनी अवकाश ओगडोन घेनाकात. चिंतूंक पुरो आमी थोडे पयशे आमचे काबार जातात, त्या देखून आमी संभ्रम करूंक जाय ते फाटीं सरता. संभ्रम बऱ्या तरान करा, बरें जावं दी, एकामेकाक उलोवचें तें जावं दी.
येता आसतना एक बरें वेलकम तांचो आसूं दी आनी तांकां बरो स्वागत ही एक उतर तुमी उलया सगळ्यांक एक कुटुंब जावन बांदून हाडा 35 इयर्स उपरांत मेळचें एक कुटुंब तांकां वळख जावना मुखामळ पळय लागली आनी म्हज्या कडेन येवन विचारलेली ही खंयची हांवें म्हळें तुमकां इंट्रोड्यूस केलें हांवें आतां इल्लें चड इंट्रोड्यूस करता नाका आपोवले आनी इंट्रोड्यूस एकामेकाक ती मेळटा आसतना ती म्हणा लागली अब्बा देवा आमकां एकामेकाची वळख विसरून गेल्या न्ही ते दळ ती म्हणा लागली असलो अवकाश आमकां मेळ्ळ्या गे देवाक आर्गां दिता हांव फादर म्हणा लागली मोगाच्या भावान आनी म्हणे न्हू हें तुमकां थोड्यांक बारीक सिंपल दिसो बरो कित्याक म्हळ्यार आमकां सिंपल जिवन कळीत ना कॉम्प्लेक्स जिवन आमी जियेता आमी वाऱ्यार आसा आमी बोयंत ना त्या देखून आज जायत्या जाणांक आमकां मनशापण आमी होगडोन घेतलां फकत पयशांनी मनशाक मोलाक घेतला म्हूण आमी चिंतिनाकात तशें आपुरबायतरान एकामेकाक वळखून घेया जें कितें आमच्या हातांत आसा तें तुमी एकामेका कडेन उलयता आसतना चड उपेग करूं वचनाकात थोड्यांक एक संवय आसा हांवें पळयल्या जायत्या जाणांक कोणा मुखार आसतना जायते कॉल करचे आनी जायते कॉल आतां उपरांत कॉल करता एकच सेंटेन्स खाण गेलें तेंच आमी केलें जाल्यार मोगाचें न्हू मोग मायपाच मनशापण आमी चियेतल्या जेजून आमकां आपयलां बरें करूं मोग दाखोवंक वांटून घेवं तें वांटून घेवं सो मोग मायपास सेवा आनी आमचें तें कितें आसा तें आमी वांटून घेता आसतना वी आर रेजिंग अवर स्टँडर्ड ऑफ गिवींग विथ दॅट वी आर रेजिंग अवर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग आमेन. देवाक आर्गां दिवया मोगाचें न्हू आयच्या आराधना वेळार आनी प्रत्येक तरान आज तुमच्या काळजाचे अत्रेक तुमकां एक्सप्रेस करूंक हांव अवकाश दितालो आर्गां दिवच्याक कोण सगळे तांचे कळवळे वळवळे तोडे अत्रेक काणकोण तुमी हांगा आयल्यात तांकां सगळ्यांक आज अवकाश आसा मोगाचें न्हू जें कशें 10 कोडकारांनी देवातावन घेतले ते उपकार जेजून घेतले उपकार एकलो मात पाटी येयलो पूण जेजू म्हणा लागलो कांयच ना खंय गेले ते 9 जाण तांकां कांयच ताणें सांगोना पूण जेजून म्हणली एक उतर आज आयच्या वांजेलांत तुमी आयकत आल्यात मनशापूत आयला सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून त्या देखून तें उतर आमी मानून घेवचें आनी आमच्या आराधनांत सगळे आर्गां आनी होगळाप आनी तशेंच आमचे गरजो देवा मुखार आज उसारच्या खातीर ऐतीं जावया. पान संको कोंकणी भक्ती गीता 481 481. जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका उपेसागोरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका उपेसागो आराधन तुका ये सोडवोंडारा लिपोणासाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसा ओंड्या रुपा तूं लिपोणासा दैवीक तुजो
mo वांटून आसा उरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसा उरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसा आराधन तुका आराधन तुका जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सगोरा तुपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका सोडवंदारा ये सोडवंदारा आराधन तुका जेजू आमच्या मध्ये तो आमकां मेळोंक आयला तो आमच्या संगत उलोवंक आयला तो आमच्या संगत बसोंक आयला तुज्या सगळ्या काळजाच्या अत्रेक तो समजून घेता आमची जिवान तो जाणा जे कितें तो आमच्या संगत आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना म्हूण तो आमचो स्वामी आयच्या दिसा त्याच जेजू उण्या रुपान तो आसतना ताका मेळोंक आयले आमी ताच्या वरत्या मोगान बरया ताका अर्घ्यान दिवया ताजो उपकार वावडया जेजू आमी तुजे लागीं आसा तुजे भुरगे आमी तुका मेळोंक आयल्या व्हडा आनंदान व्हडा अत्रेगान व्हडा तृप्तेन व्हडा संतोशान आमी जियोंक आमकां जाय जाल्यार कृपेन तो बर म्हण आमी मागया स्वादी जेसू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेसू तूं आमचो आसरो तुजे शिराय कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गोडी बरो तुमचो आमच्या जिणेचो एक तारो सोम्या जेजू तूं गोडी बरो तुमचो आमच्या जिणेचो एक तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडून दारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दया पर्यंत आराधन तुका ये सोडून दारा आराधन तुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 उन्नत परमात्मा जाते देवा आमका दिलेले सगळे मोठे पुण्य मनी या संसारावर आमच्या जीवितात आमका वाटेले गेला तुझ्या वरच्या जीविता वाटेले झाले आम्ही सदांच वरत्या सरळायन वरच्या वरपणान तो परवाचे सिंपल जिणी छियो तुका मन वसर के जिणी जीवामध्ये जाव आणि कालतेपणाच्या जीवनात देख जाव जे जो आमका आधार दे तुझ्या मगान आमका बर तुझ्या वरत्या जीविताच्या वाटे आमका सलय Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे मी सोमेचेर एक नदर घाली आमच्या पावनाडे मेळिनो ह्या वेळार सोमी आमकां पळयता तुज्या वरता जिवितान तो दिश्ट लायता तकली बागय देवाक नमस्कार कर परमात्म्याच्या जेजूक नमस्कार करून जर का संसार धरी तो आमच्या खातीर या उंड्या रुपार हांगा आसा तुज्या मुखार आसलेल्या जेजूच्या मुखार तकली बागोवन ताका संपूर्ण दारान आराधन करी Jesus naman kata amka samarpita mo tuso karta Jesus naman karta amka samarpita Motuzo करता हलठार आमी उबी रावया मोगाच्यानो नदर आसोनी त्या पवित्र एवकरिस्ता थंय सक्रामेंत आसलो जेजू अजापाची अजापा करूंक सगलो जेजू आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ती अजापा करता कितेंय जावं न्ही ताच्या परिमितीन नातलें खंयचेंच ना मनशाक साध्य जावंक बरो पूण जेजूक साध्य म्हणल्यार कांयच ना सगळें तुजी दूख कुडीची दूख जांगुरा नंतरची पिडा कितें सकडी कश्ट वळवळे नंतरची कंत बेजाराय थोडी योजना संपोवन जावनात थोडी कामां संपोवन जावनात थोड्यांच्या कुटुंबांत जायते कश्ट आसात जायते बनपास आसात थोड्यांक कामां नात थोड्यांचे सैरिके सारके नात थोड्या सैरिके मेळ्ळ्यात काजर जाल्यार ते काजर बरें आतां मुखासून वचोंक ना जावंक बरें एका एका रिती आमचो स्वार्थ कारण जावंक जाला जावंक बरो पूण जेजू म्हणटा जें कितें तुजें थंय आसा सगळें तुजें कळवळे आनी वळवळे म्हज्या मुखार दवर आनी ह्या वेळार त्या सगळ्या कश्टांक दुखेक जिजस थँक्यू आमी तुका आर्गानीत हांव एक कश्ट आनी वळवळे आमकां दिल्ल्या खातीर म्हणया आमी कित्याक म्हळ्यार त्या देखून आज आमी धांवन धांवन आयल्या जेजू लागीं नाजाल्यार येते नातल्या धांवन धांवन आमी परत असो उडास काडटा एक कुडींत एक दूख आसा जाल्यार घडये घडये आमी म्हणटा जेजू आमकां पाव जेजू पैण करता आसतना कितेंय चडू नये एकलो स्पीड चड जाली आनी कितें जर घाललें बरें जालें इमिडियटली आमी म्हणटा जेजू आमकां पाव जेजू तुजें आमालें रगता म्हजें वाहन धुवन काड आमच्या घरांत थोडीं गांवरियां सलानांतल्या वेळार बऱ्या तरान कितेंय चडू नये बऱ्या वस्त जास्त चडू नये घडल्या वेळार आमी म्हणटा जेजू कित्याक कसं जाला जेजू आपयता आमी देवाक आपयता आनी जालें व्हरते अवकाश जावंक बरें ते बनपास जावंक बरें थोडे कश्ट जावंक बरें थोडे वळवळे थोडे फावटी कितें सफरींग आसा आमचें थंय तें सगळें आमी आज जेजू मुखार दवरता आसतना जेजू आर्गां दिवया जेजू उपकार वोडया सगळ्यांनी आमकां ताणें राखलां सांबाळलां तें पूड करूंक आनी तेजी उतरणी करूंक तसो जेजू आमकां आदार दितालो पान संको 129 129 ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ
ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೋ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನೋ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೋ ರಾಜೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನೋ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೋ ರಾಜೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನೋ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೋ ರಾಜೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನೋ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah, 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 hallelujah.
ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, माझ्या Jesus, आमच्या Jesus सागरा प्रीतीच्या सागरा Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे बच्चा मागाचे कीर्ती, रेश्मा, कार्मेन, वॉली, रॉनी, रॉयडन, पास्कल, प्रिन्सी. देवाचे उतर यिर्मयाच्या ग्रंथान बरयल्लें 30वा अध्यायान आमकां अशें म्हणटा की तें उतर अशें जावन आसा हांव तुका परतून भलायकी दितालो आनी तुजें गाय बरें करतालो उलयता तो सर्वेस्पर. आमकां सगळ्यांक जेजू परत्या मोगान पळयता. कित्याक म्हळ्यार त्या जेजू थंय तापावत ना, त्या जेजू थंय पार्शालिटी ना, तो जेजू ताका हाका म्हणून ना. जो कोण ताचेर पातयेता तुजे पातयेन दवर आसा ताका तसो सगळो संद्राप लाभता, तसो प्रभाव लाभता. कित्याक जेजू लागीं गेल्यांक कोणाक कितें ना म्हणूं ना. कोण ताचे लागीं गेले भावार्थांत ते जियेले, भावार्थांत तेजे कडेन मागलें तें तांकां मेळ्ळें. जें कोणें थोड्यांनी विचारूं ना तांकां तें मेळ्ळें. आतां तुज्या जिवनांत जायतें बरेंपण घडटा तर कारण जावन आसा जेजूचें वर्ती सकत आनी कृपा. जायते जाण रेतीर येता आसतना कांयच बरेंपण तांचें थंय आसना, पूण पाटी वता आसतना जायतें घेवन वतात कित्याक जेजू दिवन धाडटा. आनी तेजे उपरांत तांचें जिवन ताणें बदली केलें जाल्यार अपुरबाय तरान तांचे वाटो उक्ते जालो सगळ्या वाट्यान ती चलोवंक शकतात. आनी तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो आयच्या रेतीरीक तुमी आयल्यात, आमी सगळे आयल्या. हांव कित्याक देव आमकां बरें करता. मनशान सांगलां जावंक बरो तितलो तेंप लागता, इतलो तेंप लागता, तें जाता हें जाता, पूण देवान तें सांगोना. देवाची अवधी तो निगदी करिना. देवाक सगळें सांगता. 1000 वर्स म्हणल्यार बरी एक खिणा बरी ताका. त्या देखून मागा ताचे कडेन मागा आनी तुमी घेतल्यात. कित्याक म्हळ्यार मार्काच्या वांजलांत भोव आपुरबाय तरां म्हणलीं उतरां आमकां अशीं आसात. त्या मार्काच्या वांजलांची उतरां अशें जेजू आमच्या मुखार दवरता गे आनी तो आमकां सांगता त्याच उतरांनी. ताच्या उतरांक आमी पाळो दिलो जाल्यार पुरो आनी ताचें उतरच आमकां त्या व्हरत्या भलायकेच्या दायजाक व्हरोन पायता. आनी त्या उतराचेर बरवस दवरन आमी मागल्या तरी तो आमकां दिता. मार्काचो वांजल 11वा अध्याय पळया कितें म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलें. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेर तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गेचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितालो. ह्या खातीर परत तो म्हणटा मातयाच्या वांजलांत तुमी वेदी मुखार वता आसतना तुजी काणीक पेटोवंक तूं रावता आसतना तुज्या भावा वयर तुज्या भयणी वयर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा तर उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा भयणी कडेन राजी आसा. तांकां परत पाटी आपय. तांचे सांगात एक सांग भियेनाका. हांव अस्कत जाता, हांव आबाल जाता, हांवें कालतें हांव जेंगी कालत जाल्ल्याक वर्तो करता आमचो जेजू. तसलो जेजू आमचो. त्या देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो जायते बडे आमी चिंतला जावंक बरो
जेजू आमकां आपयता फकत आमचें जिवन जिवंक मात्र म्हण चिंतलां जाल्यार तें पट चड जणी चड करून आमी मागता आसतना देवाक आर्गां दिवची देवाचो उपकार व्हरचो हेरां खातीर आमी विनवणी करची आनी हेरां खातीर विनवणी करतना देवाक कळीत आसा हो मनीस कोणा खातीर मागता कितल्या जाणां खातीर मागता कितल्या जाणांचे कश्ट हळू करच्या खातीर म्हज्या लागीं तो धांवन येता आनी ताचे कश्ट खंडीत जावन तो हळू करतालो आमी हेरांक मागतना आमचे कश्ट हळू जातात मोगाचे भावन आनी भयणीनो तें जावन आसा आमकां देवान दिलें वर्तें म्हण त्या खातीर तुमी पळयलें जाल्यार स्थानीक सुवाव कितें करता जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडूंक आयल्या ती संवसाराक बरें करूंक आयल्या ती आपूण न्हय आनी तो म्हणा लागलो तो मग हांव तुमकां पवित्र स्थान दिता उदकान तो तुमकां पवित्र स्थान दिता उज्यान आनी तेच पवित्र आत्म्यान म्हळ्यार तेचे सकत व्हरत्या मापान तो वळणिता मोगाच्या भावा आनी भयणी तर तेंच आमी पळयलें जाल्यार परमेश्वरांत अब्राहम आपल्या पुताक बलिपेटोवंक वता आसतना तो म्हणा लागलो खंय आसा शेळी अब्राहम म्हणटा देव दितालो देवा वयर बरवसो देवा वयर पातयेणी देव दितालो देवा वयर पातयेणी दवर म्हणून दाखयता बोट आपल्या पुताक म्हणटा पळय देव दितालो पातयेणी वच या मुखार गेले आनी कितें जालें देवान दिली ती शेळी बली पेटोवच्याक त्या मोरिया प्रांताच्या पर्वतार अब्राहमाक आनी इसाकाक बावडताचो बापूय अब्राहम परत्या मोगान आपल्या देवाक वळणूंक शकलो आपल्या काळजांत हांव देवाचो गुणगान करूंक शकलो देवाचे बरें काम तो वर्त्या तरान लागूंक शकलो कित्याक म्हळ्यार देव ताका कितच्या खंयच्या वर्त्या तरान भेटलो तें सगळें अब्राहमाक आज कळीत जालें तर तुज्या काळजांत असले अत्रेक जेजू मुखार उसर सांग पुरो कितलेशे बरेंपण जेजून केलां तेच देवान आमकां जायतें बरेंपण दिलां असल्या जेजू मुखार आमचे काळजाचे अत्रेक एक गिताद्वारे आमी उसारुया आनी हें गीत आमी गायता आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या काळजांत जें कितें आसा तें सगळें जेजूक सांग जेजू कसलें पुरा बरेंपण ताणें केलां असाध्य वाळणू जाल्यार कितें उडासाक आसा तें आनी देवाक आर्गां दिया देवाचो उपकार भोवडा देवाचें नांव दिन वाचुया देवाक वंदन करुया देवाक आर्गां दिवया आनी कितें ह्या देखून आमकां कितें मेळटलें देवाक कांयच ताची गरज ना पूण आमकां आमी देवान केले उपकार आमी आर्गां दिता आसतना आमी आनीक चड आनी चड दिरवी पुंजयता खंय आमच्या काळजान आमच्या मनान त्यात सर्गाच्या दायजान जे देवा सांगता दिरवी पुंजोवच्याक तुमच्या काळजाचे अत्रेक आर्गां उल्याद्वारे सम्याक समर्पित करात हे Pan Sangko Excenting Nuramuru. Muji kushi nahi Jesu, tuji kushi Jesu. Muji kushi nahi Jesu, tuji kushi Jesu. हांव कांय न्हय जेजू सर्वच तूं म्हजो जेजू हांव कांय न्हय जेजू सर्वच तूं म्हजो जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू सगळें समय आसा आमची खुशी न्हय फकत आमी ताचे लागीं आयले तेजे भुरगीं तो जावन सत्य जेजू अस्कत आमकां बळवंत तो करता तेंच बळवंतपण आमकां दिता खंयच्याय तुज्या जिवितांत उणेपण आसा तो भरती करून दिता जसलो जेजू तो परत्या मोगान ताचे कडेन उलय सांग ताका वेगळें सगळें बरेंपण जेजू म्हाका सगळें बरें करूंक शकता हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू अस्कत हांव बळवंत तूं म्हज्या जेजू
अस्कत हांव बळवंतो म्हज्या जेजू म्हजी कुशी न्हय जेजू तुजी कुशी जेजू म्हजी कुशी न्हय जेजू तुजी कुशी जेजू वय हे दळ जाल्लें तुज्या कुशे प्रमाणे जेजू आनी कितें जावं दी तुजीच कुशी जेजू हांव एक शेळी तूं म्हजो गवळी तूं म्हजी वाटी आनी जिवान म्हजें तुमचो जिवीत तूं जिवीत जावन आसाय तें जिवीत बरो नमतो जमावेचें तुवें दिल्ल्याक तुका हार गाणें होगळा हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू सगळें तुजें जावन आसा सांग पुरो हांव एक पातकी जेजू पूण ती पातकां तुवें बक्षिलाय जेजू रक्षक तूं सांडून गेलें सोदून बचाव करूंक म्हूण तूं आयलाय वर हांगा म्हजी गरज नामणा लागलोय गरज आसा त्या पातक्याक त्या भलायकी नातल्यांक त्या पिडेस्तांक त्या कश्ट दिल्यांक त्या वळवळटल्यांक आनी त्याच प्रमाणे कोण करचो वयस तूं जालोय आनी पिडा म्हजी सगळी तुका दिता आसतना त्या पिड्या खातीर हांव मार्गार येता तुज्या लागीं येवच्याक म्हाका आदार दिला कोण कर जेजो सगळें म्हजें अस्कत काय कोण कर जेजो म्हजी पिडा म्हाका आपण नितळ कर निर्मळ कर सगळ्यांक आमकां बरें कर हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू पिडेन म्हज्या तूं गूण करसोय तूं जेजू पिडेन म्हज्या तूं गूण करसोय तूं जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू ताच्या हातान दिवे आमच्या जिविताक कांय न्हय जेजू समर्पित कर. सर्वस तो म्हजो तुझे कुटुंब तुझे कष्ट वळवळे सुख संतोष तुझी खुशी न्हय जेजू कळीत आसा तुझी खुशी जेजू एक सनागर तुझी भांगर खुशी न्हय जेजू वय जेजू तेच तुजी खुशी जावं तुज्या खुशयेन सदांच जियोंक आमकां आदार दी तुज्या खुशयेन सदांच एक जावन जियोंक गो जाय जाल्यार कृपा आमकां दी त्या वेळा मगाच्या भावान आनी भयणीनो ताच्या सांगात एक जाण आमी जियोन आसा सम्यान म्हणलें उतरां जो कोण हे हांवें दिवचें उदक पियेलो तर तो थाने वचना कित्याक ताचें तें आसा जिवीत सांग बरो मोगाचें न्हू जायते जाणां आमी परत परत पाटी पाटी वेता आमच्यात उणेपणाच्या जिवनाक नेगेटिविटीन तर आमी कांयच बांदूंक जायना सांग बरो आमी चुकोन पडल्या पूण सम्यान केन्नाच आमकां सण सोडोना न्हय केन्नाच ताणें आमकां ना म्हणोना न्हय तूं हे नाका म्हणोना न्हय हर एक वडी तो जे ताचे लागीं वेता आसतना आमकां पटलोवन धरला न्हय तें जावन आसा आमचें वर्थ थंय पातयेणी म्हजो तो जेजू केन्नाच म्हाका ना म्हणना म्हजो तो जेजू केन्नाच म्हाका पटलोवन धरनासतना रावना त्या खातीर आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जें कोणाक सम्याक लागीं येवन तुज्या काळजाचे अत्रेक उसारूंक आसा तूं म्हाका अवकाश आसतालो जें कोणाक अर्गां दिवंक आसा तांकां अवकाश आसतालो जें कोणाक आपले जायते कश्ट आसात वय थोड्यांक ते कश्ट हळू जायनात कित्याक
उण्या बावाडतचे आमी थोडे बडी जांग बरो एकच दिसान तो बावाडत वाडटा म्हण हांव सांगना. क्रमेण देवा थंय आमी पातयेणी दवर ताचे थंय अवलंबन जाता आसतना ताचे थंय तुजी पातयेणी दवरता सगळे वाटो तो उक्ते करतालो मोगाच्यान. हें म्हजे अनुभवान हांव सांगता तुमकां. ते वाटो ताणें उक्त्यो करच्यो अशें तो उक्त्यो करता की आनी तातूंत आमी संतुश्ट जाय जाय आनी तशें संतुश्ट जाता आसतना सकाळच्या वेळार एक रेतीर मंदिराची की भयण म्हणा लागली, फादर आनी इल्ले सेशन्स तुमकां मेळ्ळी जाल्यार बरी आसली. त्या वेळार हांवें तिका म्हळें, बाये म्हज्या काळजाचे अत्रेक जेजू मात जाणा, म्हाका ह्या हप्त्यान कितले उणी सेशनां मेळटात तितलें बरें, कित्याक भलायकेन दिल्लें चड उणें आसा. आनी देवाक कळीत आसलें त्या देखून म्हजें सगळें टायम टेबल पळयतना देवाक आर्गां दिलें आनी म्हळें, देवा कसलो देव तूं. त्या मनशांक कांयच कळीत ना कितें म्हज्या जिवान जावन आसा, पूण तुका कळीत आसलें त्या प्रमाणे तुवें तें टायम टेबल मांडून हाडलां. म्हाका भोव खुशी जाली. तिका म्हणटाना ती म्हणा लागली, फादर तुमचें मन तशें आसलें गे. हांव म्हळें खंडीत जावन हांव चिंतून आसलो, पूण ना म्हणूंक म्हाका बारीक कश्ट जाल्यार त्या प्रमाणे देवानच म्हणल्यार बरें जायती सेशनां म्हाका उणी करून घाल्ल्या देखून म्हाका चिकें चवकसाय मेळत, भलायकी आनी केल्ली बरी जावच्याक इल्लो सुसेग घेवत. आनी तें ताणें दिलां म्हणटा आसतना हांवें म्हळें, देवाक कळीत आसा, देवाक सगळें कळीत आसा. तो त्या प्रमाणे ती वाट सुरंगरयता, तुका व्हरून पायता. अवलंबन जा, सगळें ताचेर दवर, भिये नाका. तें जाता हें जाता म्हण तुजे जिवान उणेपणाचें करून घेनाका, पकड करून घेनाका. आनी त्या प्रमाणे देव तुका सक्तेवन करता, तुका बऱ्या तरान तो सांबाळून व्हरता. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवंक आमकां अवकाश आसा. जी कोणाक मुखार येवन दिंबी घालून देवाक आर्गां दिवंक जाय तुज्याच उतरांनी तुमकां अवकाश आसा. मुखार येवन आल्तारी मुखार येवन दिंबी घालयत. जे कोणाक जायते कश्ट आसात, कितें सांगचें म्हण कळीत ना, तुमकां जेजू मुखार येवन ताकाच पळोवन तुजें दुखां गळोवंक आसात, या ताचे वयर ताका पळोवंक आसा, लागीं जावन येवन तुका पळोवंक आसा, अवकाश आसा. जे कोणाक जायते बनपास आसात, बंदाड आसात, येयात मोगाचे न्हय, येयात, कित्याक ताणें तुमकां आपयला. ना म्हणना तो, येवन ताका मेळात, येवन ताका सांगात, वगत राव नाका, सांगात. आनी तुमी सांगले खिणा भितर तो तुमकां संपूर्ण कर दितालो, ताच्या खुशे प्रमाणे आसा. तर एक आमी गायिल्लें तें गीत, म्हजी खुशी न्हय जेजू, तुजी खुशी जेजू, म्हजी खुशी न्हय जेजू, तुज्या खुशे प्रमाणे जावं जेजू. म्हजें तें प्रार्थना तुज्या खुशे प्रमाणे आसा तरी खंडीत जावन तें तुमकां संपूर्ण तरान कर दितालो जेजू. कोणाक जायते नश्ट भोगला, थोडे पटी आपल्या जिवनांत जायते उणेपण भोगला, लॉस सेल्फ इमेज, लॉस सेल्फ कॉन्फिडन्स, लॉस सेल्फ एस्टीम. कोणाक तें धैर्य ना, म्हाका खंयच्या की फायद्याक न्हय हांव म्हूण थोड्यांक भोगला. तसलें तुमी कोणी आसा जाल्यार येया जेजू मुखार तुमी उठीन, कित्याक जेजून म्हणलें ती उतरां म्हाका तूं व्हरता मोगासो म्हणलें. त्या देखून तेच व्हरता जेजू लागीं आमी मागता आसतना कोणाक घेवंक आसा मोगाचें न्हय, तो तें हांव तें म्हूण कांयच ना मोगाचें न्हय. तुका अवकाश कर दिता आनी जेजू तुका पळयता, तुज्या मोगान तो आसा. म्हाका तेजे कडेन स्टप्पान जायनाका, हांव बसला कडेन तूं बसल्यार, हांव दिमी गेल्या कडेन तो गेल्यार जेजू म्हाका पळयना गे, असले उडापे उतर उलय नाका. जायत्या जाणांक आमकां तडफडी बाळबूत अंगात जावन मागल्या पावना गे, थंय जावन तें जेवणसाराचें. कित्याक म्हळ्यार तो तुज्या मतीन नाका जाल्ली योजना घालता आनी म्हणटा अशें सांग तशें सांग. नो केन्नाच आमी करूंक नजो, कित्याक ताच्या जेजूच्या इच्छे प्रमाणे, जेच्या खुशे प्रमाणे आमी जेवंक जाय, शिवाय जेवणसारची इच्छे प्रमाणे न्हय. त्या देखून जायतीं जाणां म्हणटात थोडे फुडें मागीर कांय जायना जाल्यार अंगात रावन मागल्या पावना गे फादर, हांवें दिवा हांगा खालमाडीत तेजे गे फादर, हांवें डिवायन रिट्रीट सेंटराक तो सजे गे फादर, DCC मुल्की तो सजे गे फादर, अनुग्रहाक तो सजे गे फादर, अंगात मागता फादर. अंगात मागता जाल्यार सगळे रेतीर मंदिरांनी कित्याक गेले, पुनशेत कित्याक आसलें. वच थंय माग, थंय एकवट
सगळी जण एका मनाच्या एका काळजात जाऊन मागताना थंय अजाबा नांवां घडताले मगाच्या भावान भयणीनो त्या देखून आमी नाका जालें उलोवंक वचचें नाका बऱ्या तरान आमच्या काळजांत खालते जाव्या थोडे फुडें आमकां खालते म्हणना कित्याक हांवें वचत जाय हांवें वचनातल्या काल जाता कितें जाता थंय आसा ताका दिवं जायना गी ते सगळें नेगेटिव्हिजम ते पंत सवाल घालचे सवाल घालूंक न्हय वय जेजो तुवें म्हाका आपयलाय वय जेजो येता जेजो म्हाका तूं जाय जेजो पळय जेजो म्हाका पळय जेजो खंडीत जावन म्हाका भावान आनी भयणीनो जेजू तसले काळजां मेस्सो वतालो आनी तसल्या काळजांत जायते जेजूची उडी जाताली अत्रेक तो समजून घेतालो गाव्या त्या गिताद्वारी सम्या मुखार एक जाया सांगात तुमच्या काळजाची अत्रेक मागात ताचे कडेन कितें तुमकां सांगूंक आसा तें सगळें मागात मोगाचें न्हू कांयच भियेनाकात भियोवची गरज ना सम्या मुखार आसतना तो आमचो बाप तो आमचो बापूय तो आमचो इश्ट तो आमचो जेजू Mozo somi, tons mozo te, wakan tau tu kakal santa. ओय जेजो तुंस मोजो Tons mozo Kitlo warso? restat, tons mozo Bade. dhani, आधार wakan Oy, dhani. tau tu kakal santa. कितल्या आपर बायतारान तो जेजू Tons mozo somi, tons mozo te. Wakani tu kakal santa Tos mozo resnan Tos mozo dhani Wakani tu kakal santa Tos mozo adar Tos mozo bol Wakani tu kakal santa Tos mozo asro Tos mozo su Wakani tu kakal santa Tos mozo adar Tos mozo bol Wakani tu kakal santa Tos mozo adu Tos mozo su Wakani tu kakal santa तो समसास तो आमचे बोल जेजू सांगता का जेजू म्हणजे सगळ्या कुडीचे तुझी नाद असल तुझी आम्हाला रगत देवोय जेजू घाल तुझे बेसा सगळ्या भुरग्यांचेर हांगायला आर्यका भुरग्यांक तांचे सगळे काळजाचे धडधडे सगळे तू रावयचे तांचे अत्रेक तू जाणाय जेजू कितले कष्ट आसा कितले वळवळे आसा कितले तांच्या जिवनांत मनपास आसात आज कितलेशीच जाणां हेरांक सांगनासतना वताडतात सांगूंक जायना कोणा कडेन सांगल्यार तांकां कांयच लाभ ना कांयच फरक जावचें ना जिवनांत पूण तुजे कडेन सांगल्यार सगळें तूं बरें करतालो जेजू कित्याक दिवचो बळ दिवचो आदार दिवचो आस्रो दिवचो सूख दिवचो जेजू आनी धनी तूं आमचो धनी आनी आदार तूं तुमचं आमचे बळ Jesu sword muso santelak alakshiro Vishwas tu chermuso deva Tus Jesu kello muso mogna ani tuje tosto davon tuje sashiyeta Tos moso somi Tos moso dev Wakani tu kakal santa Tos mozo adar Tos mozo bol Wakani tu kakal santa Tos mozo resnar Tos mozo resnar Dhani Tos mozo dhani Wakani tu kakal santa Tos mozo asro Tos mozo asro Tos mozo su Wakani tu kakal santa Tu Jesus sangat muso Waita velar adar tuso Kopan tuja santos kitlo Tu Jesus rai muso Kurpe so samridhi joso Tarak mocha chivita so
तोच म्हजो सोमी तोच म्हजो देव वाकणी तुका काळजांता तोच म्हजो रस्तार तोच म्हजो रस्ता धनी तोच म्हजो धनी वाकणी तुका काळजांता तोच म्हजो आदार तोच म्हजो आदार तोच म्हजें बळ वाकणी तुका काळजांता तोच म्हजो आसरो तोच म्हजे सो वाकणी तुका काळजांता वाकणी तुका काळजांता वाकणी तुका दोन्ही हात काळजांता वयर करो हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले हाले या भुरग्यांचे तुझ्या आदरान सम्या तुझ्या भुरग्यां आदी सम्या सगळे तुझे कष्ट ताजे वळवळे तांचे दुख सगळे हळू कर सम्या पातळ पालपा कितें कडीचो उणेपणाचो सगळे कानडे ताच्या कश्टान नाका पाव ताच्या जिवितांत जायतले मोड तोंदी तूं सादा जावन आसाय व्हडलो आसरो जावन आसाय पवित्र देवय तुजे जगत पवित्र हे जेजू ती आम्हाली रगत देवय सिपडय ह्या भुरग्याचो सिपडय सगळी ताची पिडा तकलेचा तळे बरे आसला बरी एका पिडेंत ताका जायतले बरे पडतो ती सम्या जेजू मंगळा बापा जेजू मंगळा राया ह्या वेळा ह्या भुरग्यांचे सगळे तुझे आशीर्वाद घाल सम्या एकूण सदावनो वडल्याचं रगत तेंब रगत ह्या भुरग्यांच्या सगळं कुडीर देवन सम्या जेजू मंगळा बापा हालेलुया जेजू हालेलुया घाल तुझे बेसावा कोण कर नितळ कर निर्मळ कर तुझ्या वरच्या बेसावानी बघ ताका आपण जेजू आपण जेजू हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 जेजू 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 सगळ्यांच्या काळजीचे हात्रे या भुरग्याच्या जागी आसा सम्या जेजू तुका सगळे बरे हालेलुया जेजू तुझ्या वरच्या सगळ्या जिवितांना वाटेले कर बरो नामता जेव्हा जिवितांका दी जेजू ताका बरे कर नितळका तुझ्या वरचा मोग तुवें दिला तुजी दाय आमच्या दाखयल्या मोगान आमकां तुज्या दायेन आमकां तुज्या कृपेन आमकां नितळ निर्मळ कर सगळ्यांचे कष्ट आमच्या वाटे उक्ते कर जेजू सगळे वाटे योजना तुजे आमकां बऱ्या तरान हालेलुया 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 एक घडीवर त्यास पवित्र एवकरिस्तदे तुमची दिश्ट घालात सांगात कितें सांगोंक जाय कितें तुका मागोंक जाय कितें विचारूंक जाय सांग कित्याक ताचेर आमचो बरो वचो तोच आमचो भद्र आसरो दुसरो आमकां कोणूच ना मोगाचें ना दुसऱ्यान आमी कितेंय सांगल्यार तें कांयच यूज ना कितेंय जावन तें आमचे सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानसीक असमतोलन आमचे भावनात्मक काळजांत आसची ती बोगणां कितले दूख तें रोमोन आसा जाल्यार तें म्हाका कळीत ना एकेका वेळा जेजून आपट आसतना मोगाचें न्हू खंयचेय तें वायट आसलें खंयचीय ती पिडा आसली खिणा भितर मायाक जाल्ली आसा मोगाचें न्हू कित्याक जायतीं निदर्शनां हांव पळोवन आसा रेतीरे मंदिरांत कितलेशे जाण बरे जावन कितले जाण गूण जावन नितळ जावन आपर भायर पेकोणी घेवन वचून आसा तर म्हाका आनी तुका ती मेळची ना गी खंडीत मेळटा दिवस येवतो त्या खातीर आयचे दिसा ताणें आपयलां तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळा तुमच्या जिवितांत कितलें सगळें बरेंपण ताणें केलां आनी तें सगळें बरेंपण ताणें तुमकां दिल्लें आसता मुगेचे भावन आनी भयणीनो तुमचे काळजाचे अत्रेक सांग बरो थोडे संदिग्ध परिस्थितीन आमी आसा थोडे संदिग्ध परिस्थिती म्हाका कितें करी जाय म्हणून म्हाका कळीत ना ह्या वेळार मोगाचे भावन आनी भयणीनो जेजूच्या सक्तेच्या वर्ती सकत दुसरी खंयचीच ना ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जाता आसतना मागा ताचे कडेन सांगा तुजें कितें येवचें कितें संभ्रम आसात
एवचे कितें योजना आसात कितें सगळी संपन्न जावंक आसा पैण आसा या तुज्या इंटरव्यू आसा या ऑपरेशन आसा कितें सगळी तुज्या कामाक जाय जाले भरती जावंक आसा ह्या घर बांदूंक चिंतलाय ह्या जाग्याचे समस्या आसात कुटुंबामध्ये जायते संबंध अडसल्यात ह्या कुटुंबामध्ये बिगडल्ले संबंध आसात ह्या जाग्या खातीर वांटे बाबा मध्ये भाव भयणां वा आवय बापायक आमी दिता ती इराराय ह्या सगळ्या जावन मुक्त जावच्याक सगळ्या जावन तुवें सुटका लाभच्याक जेजू कडेन माग जेजू दिता तें व्हरते आशिर्वाद ह्या खातीर आमी सगळीं दिंबेर पडया येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गायता आसतना तुजें काळीज संपूर्ण तरान जेजू लागीं दवर मोगान तें भरता पळय तो तसो मोग त्या काळजान भरतालो जांग पुरो आंतरीक गाय जांग पुरो शारिरीक गाय जांग पुरो तुज्या कुडींत नानांत तरेचे दुखी हे सगळें तो वोण काडटा मोगाच्यान कित्याक ताचेर बरवसलेल्यांक ताचेर बाबार्थान पातयल्ल्यांक कोणाकय ताणें ना म्हणना तुका आनी म्हाकाय ना म्हणचो ना मागया आनी त्या आशिर्वादाक आयती जावया Itiavoda Sacramenta Sestrang naman karuya Purbila tiarupa bokla Novioriti adarya Selvan vecha uskutvisya Babartace Boltivia Sese Bapa Tăce sputa Ulasani stutiza Potvi măima săsna Ecastalea hăsita Tu cadoga ce spirita Sama sam वार्ताव आमेन हे देवा विचे सक्रामेंता काळजाच्या कष्टमना सुगडास तुवें आमकां सोडलाय आयच्या दिसा आपूण शेतान आयल्या सगळ्या भक्तीन बरयल्या भुरग्यांक तुज्या अधिकारान तुजें सगळें बरें म्हणून आमचें थंय विस्तारय आनी आम्हा सर्वांकी जाय जाले कर संतोष उल्हास आनी तृप्ती भोगोवंक पावक तुका मानवा सारके जिणे जियोंक आमकां शिकय जो जियेत आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना Amen. या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया क्रिस्त्राया सगळ्यांनी पाठीवयचे मोगाच्या ना सौम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगाता मेळ्या संतोष बोरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोणा मी समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारंग सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या पुरसाच्या मरणांत जिवीत दिला सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बोरीत काळजान तुका हसयता
तुझे मरण जीवन पोळा समारंभा सगळी जेवणान तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोळ्या सुकोण गेल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिंडान तुझ्या आमकां तूं राखून विघ्ना आनवारांतले आमकां निव सौम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळया संतोष बोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोळा समारंभा सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता मग बाबड्यानं देवाघार गादिव्यान देव सुपकार बावड्यान साहित्य बरें बरदाणें आमकां केलां आनी पवितीन रचनावे मिसचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फुडें आमी चिंतूंक बरो जेजू कित्याक ह्या पातक्या सांगाता जेवता रावता तांच्या सांगाता बसता कित्याक म्हळ्यार जेजून आपल्या जिवितांत म्हणली ती उतरां हांव आयलां सनून गेले सोदूंक आनी बाचाव करूंक कोणाक बाचाव करूंक ह्या संवसारांत असल्या अड एका मनशाक बाचाव करूंक त्या खातीर बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडिल्लो आमचे नाश जायना जावच्याक आमचे सलवार जावच्याक आनी ते मिसांव बऱ्या तरान समजून घेतलो जेजू तांचे सांगाता रावता तांचे सांगाता बरसता कित्याक तांकां त्या पथकातावन मेकळें करून नव्या जिविताक पावच्याक नव्या जिविताक पावचे तर ताणें खंय दुसरे कडेन आसून पावोंक जायना तांचे सांगातात रावोन पथका विणें जियोवन तांकां परत तो भायर बऱ्या जिविताक आपोवन हाडटा आनी असलें जिवीत तो सगळ्यांक दिता आसतना परिजेव ताचे विरोध खंडन करतात पण जेजू केदांच आपल्या स्थितीमेंतान सोंड दिना तो आपल्या जिवितांत तें कितें ध्येय आसात ते सोंड दिना कितें तें सत आसा तें तो सोंड दिना कित्याक ताका कळीत आसा बापाचें मिसांव जावन आसा तें पातक्यांक सलवार करचें तर आमी आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांक आमचें नीज मिसांव पळोवंक गेलें जाल्यार आत्मे बाचाव करचें म्हळ्यार वायटांतावन बऱ्याक आपोवन हाडचें त्या खातीर आज म्हज्या शिकवणेंत हांवें थोडे उतरां सांगलें जावन आसात आमी सगळ्याक सही म्हणोंक न्हय कोण कितें सांगता त्या प्रमाणे नाचोंक न्हय देवाच्या कुशेकाल म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी त्या प्रमाणे जियोवच्याक थोडे आमी ना म्हणोंक शिकत जाय आनी तेन्ना देव आमकां वर्त्या तरान सांबाळटा देव आमच्या पक्षेक रावता मोगाच्यानो तर तसलो देव आज आमच्या सांगात आसतना जेजून त्या पातक्यांक आपोवन तांकां नव्यान रुपीत करतना म्हाका आनी तुका आपयलां कित्याक तेंच मिसांव मुंदारसून व्हरोंक त्यात मिसांव वांटेली जावं बरो चुकोन आमी पडटा भियेनाकात म्हणनाकात हांव पातकी आनी हांवें कशें हेरांक सलवार करचें जावं बरो तुमी पातकी आनी हांव पातकी पूण आमची पातकां सोम्यान बक्षिल्ल्यान आनी आमकां दिलां मिसांव हेरांक सलवार करच्याक तसलें बरेंपण आमी आपणाव्या आमच्या जिवनांत जियेवया आनी सोम्या तें कृपा मागया बळ दिवचें ताणें भलायकी दिवचें ताणें सकत दिवची ताणें वाड दाखोवची ताणें आनी आमी त्या प्रमाणे प्रावादपण जियोंक प्रावादीचें उतर उलोवंक पाव करचें ताणेंच तसलें प्रावादपण आमच्या जिवनांत जियोंक असलें उणेपण काण उडोवंक सोम्या लागीं आमी मागया पातकी आमी वयस सोम्या आमची पातकां बोगोस आमच्या मिसाचें बलिदान बलिश्ट कर ह्या मिसाचें बलिदान जावन पाटी आमी वेता आसतना हेरे तीर्थां पाटी आमी वेता आसतना आमचें जिवीत नव्यान रुपीत जावं दी बरेंपण मात्र आमच्या थंय सदांच जियोंक आमकां पाव कर म्हूण आमी मागया पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांचे दोन तणां दुसरून
वायट आदो आनी बरें सणून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां सावकार सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदार्थ देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वपदार्थ ससनाच्या देवा तुझे एकल्याच पुतोरे आमकां तुवें तुज्या मानाक नवी रचना केली आनी आमच्या मनशा जैम तुका एकवटलें. तुजे कृपेन आमकां अदीक अदीक ताचे सारकें कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सह पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. बेजमेच्या प्रांतांत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो अबियेलाचो पूत, अबियेल जेरोराचो पूत, जेरोर बेकोराताचो पूत, बेकोरात अफियाचो पूत. हो बेजमी वंशी बोव ग्रेस्त आसलो. ताका सावल नांवाचो एक सोबीत तरणाटो पूत आसलो. इस्रायेलितां मदें ताचे प्रास सोबीत हेर कोणूच नासलो. तो हेर सकटां प्रास एक तकली वूंस आसलो. एक दीस सावलाच्या बापाय किशाची गाडवां सांडून गेली. किशान आपल्या पुता सावलाक म्हणलें, तुजे सवे सेवकां मदल्या एकल्याक घेवन भायर सर आनी गाडवांक सोदूंक वच. ते एफ्राइमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान आनी शालीच्या प्रांतांतल्यान गेले, पूण तांकां ती मेळ्ळी नात. देखून ते शालीम प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती थंय नातली. उपरांत ते बेजमेच्या प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती तांकां मेळ्ळी नात. सामुएलान सावलाक पळयताच सर्वेस्परान ताका म्हणलें, होच तो मनीस जशे विशीं हांवें तुका सांगल्लें. तो म्हजे परजेचेर रसवडकी चलयतलो. सावल दरवाटे कडेन सामुएला बागलेक आयलो आनी म्हणालो, दया करून दर्शी खंय आसा म्हूण म्हाका सांग. सामुएलान सावलाक जाप दिली, हांवूच तो दर्शी. म्हजे फुडल्यान ऊंच पुजे स्थळार चड. आज तुवें म्हजे सवे जेवंक जाय. फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरां धाडटलो आनी तुज्या काळजांत आसा ते सगळे हांव तुका सांगतलो. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली आनी ताणें सावलाचे तकलेर तेल वतले. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परान तुका आपले परचे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिशेक केला. तुवें सर्वेस्पराचे परजेचेर रसवडकी चलोवंक जाय आनी तिचे भोंवतणी आसलेल्या दुस्मनाच्या हातांतली तिका निवारूंक जाय. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. सर्वेस्पोरा तू
चेंबोळ राया आनंदित सर्वेस पोरा तू चेंबोळ रायाक आनंदिता सर्वेस पोरा तुझे बोळ रायाक आनंदिता तुवें दिल्ल्या सैता पासो तूं कितो संतोष बोरी तो जाता ताच्या काळजाचे अत्रेग तुवें भागयल्याय ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणोंक नाय सर्वेस पोरा तुझें बोळ रायाक आनंदिता उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळोंक आयलाय आनी आपुटू भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय ताणें तुजे लागीं लांबावूंक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें वय युगा युगांतरांचे लांब आवक तुवें ताका लाभयलें सर्वेस पोरा तुझें बोळ रायाक आनंदिता तुवें दिल्ल्या जैतान orto मान ताका मेळ्ळो वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलो शाश्वीत आशिर्वादांनी ताका भरलोय तुजे सळावळेन ताका दादोशी केलो सर्वेस पोरा तुझें बोळ रायाक आनंदिता सर्वेस पोरा तुझें बोळ रायाक आनंदिता सगळ्यां आमी उबी रावया आनी आमी सत्संगोद्गार आमी गाया Alleluia 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 दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवं सर्वेस्परान म्हाका धाडला Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोबे असो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू परत्यान सरोवराच्या वेळेर गेलो तो वळू लोकांच्या जम्यान ताका वेडगलो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली तो वाट धरून फुडें वताना आल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू सांगाता आनी ताच्या सिसां सांगाता पंक्तीर बसले कित्याक असले साबार जाण जेजूचो पाटलाव करतले फारिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्रां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या सिसा लागीं म्हळें तुमचो मेस्त्री सुकांगारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय
देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. कव्या आमी गीत काणिकेचें पान संक 108 102. माकस ओपून दिता तुझ्या हातान सोप्या. स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ मोचगया. एकत्रेक म्हजो आवाज भेटो दिता. सर्वोस मोचें तुका मोगा समर्पिता. गे बाबा आमच्यो काणिको ओंडो आनी वाय तुका वेडोसो. गे बाबा आमच्यो काणिको ओंडो आनी वाय तुका अर्पोसो. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता देव बाप्पा म्हणता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर्त मानून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवान तुझे परबे समायळ तुझे वेदीचे तुका भेटोंक आमी हाडल्या दिदेणी दायन मानून घे. संवसारी वडण्या आनी वंदवण्याच्या पासांतली सुटोवन तुका एकवटो गणेशन संपूर्ण नरस्काय जोडूंक ह्या पवित्र यज्ञावरी आमकां पाव कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सत आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समांतने तुझ्या भक्ताच्या मानाक इबरब संभ्रम तुझ्या पै सवे तो भाव करताय. ताज्या पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोण आमचे गिन्यान उजोडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी सरभक्ता सांगती तुज्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी गायता. Povit, povit, povit baranso serveis porto. Sărgani somsa bola tuja vaibhava. O săghi tu cace ce. Serveis borace navi eta cace. O săghi tu cace ce. O săghi tu cace ce. बापा करस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परिचोड जाता ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सश्टी कळचे रगत, पातकांचे बक्षण मेळच्या, तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to ya. सौम्या जीस तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पूर्ण जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अरेठा. बापाजेच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणासमय भक्तीपणे उगडास काढता आणि हो जिवीत सोड आणि सोडण्याची खाल्स तुका समर्पित हांव. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्मारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान तूं वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. समेन बोवा पुरबायचे मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदाराचे क्रिस्ताचे येणे वर्षान त्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पात घाल्ले सुटय आनी सर आकादांतले वाचय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमन तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
मोमोगाच्या बाबेणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच पातक्यां खातीर आयिल्लो पातक्यां खातीर जीव दिवन आमचे सलवार केलो जेजू असो अज्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ದ ಹೋಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್. ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯರ್ इंटेन्शन. देव बरें करूं. थँक यू. मोगाच्यानो शेनवाराच्या दिसा हांगासर पवित्र युकरिस्त जी बेरीत दिता ते देखून तुमचो सहाकार तुमी दिवचो. पेज नंबर 188 188. ह्या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकात हांव बासयल्या गांवा मागोन तुजो दैवीक आदार वाटवर आमकां दये गोळ्या करता प्रार्थना. या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकत हांव बासयल्या गांवा मागोन तुजो दैवीक आदार वाटपोर आमकां दये गोळ्या करता प्रार्थना. उंडो सोम्या तूं सर्गीसो सस्ताचें जिवीत आमकां दिवचो तुका सेवची मोरण जिखता सर्गा राजांक वर्ती जाता. ह्या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकत हांव बासयल्या गांवा वागोन तुजो दैवीक आदार वाटवर आमकां दये गोळ्या करता प्रार्थना. रगत तुजें आत्मीक पिवप आमार जिवीत दिता जोडून पातकां मोगसून आमची मोगां कृपा दिता सोलोंक एकवटां. ह्या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकत हांव बासयल्या गांवा मागोन तुजो दैवीक आदार वाटपोर आमकां दये गोळ्या करता प्रार्थना. या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकत हांव बासयल्या गांवा
सो दैविक आधार वाटपोर आमकां दये गोळ्या करता प्रार्थना. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, काळोखाच्या पदव्याचे सैत सोडून भगवान आंतोनी तुवें पाव केली. ह्या बलिदानान आमी घेतल्या त्या सर्गीच्या जेवणान बळान कोडेपणाचे झुजोन सैतूर आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खऱ्या भक्तीन सुमेच्या जिवितान वांटेली जावच्या वचोन आदकीचा शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. एक घडी भर बस. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमचे सक्कळी राटावळी कुशीक दवरून तुमची सक्कळ कामां कुशीक दवरून आयच्या दिसा हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पुणशताक तुमी आयल्यात आनी येता आसतना तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विणवणे घेवन, तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. हांगासर तुमी मागिल्लें मेळटलें. देवाच्या अनुभव अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडटान हांगासर व्हड संख्यान तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजू लागीं बावडटान आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावडटान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. तशीच आमची माय, मोरे माय वेलांकनी सायबीण, तिच्या लागीं मागता आसतना आमी म्हणटा तुज्या आसराक दावुलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. मोरे माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. आमचो देव मोगाच्यानो कोणा सोय रीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी तो आमकां फाटीं दिता. तुमी ताका आयचो हो वेळ दिला, अर्द दिसाचो वेळ दिला. ताच्या पांयां तळा बसोन ताचें उतर तुमी आयकलां, ताचें आराधन तुमी केलां, मिसाचें बलिदान भेटयलां. आनी आतां मोरया मायच्या नव्यान आमी करतलो 100 वांट्यांनी तुमकां फाटीं दितलो. शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक. रेतेरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हर एक शेनवारा दीस हांगासर रेतीर आसा. दुसऱ्या पाद्र्या येवन ही रेतीर सोलोन व्हरतात. येवच्या शेनवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मानादीक बाप अनिल डिसोजा, फिरगज याजाक सांदुजाची पूण शेत पाक्षिकेरे. तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्र्याबाक फादर रिचर्ड कॉड्रस. हांवें तुमकां सांगलें पोट्टा रेतीर मंदिरान ते आसात आनी हांगासर हर एका म्हयन्याक येवन एका हप्त्याची रेतीर ते सोलोन व्हरतात. आयच्या दिसा ते आयल्यात आनी रेतीर तांणी सोलोन व्हेला. देवाचें उतर मोडून आराधन सोलोन व्हर मिसाचें बलिदान भेटयलां. आमच्या खातीर तांणी मागलां. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो भाऊ जॉन डिसोजा फेरार टावन तो येता. हर एका शेनवारा दीस येवन आमकां मागोवंक कुमोग करता. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात डिवायन वर्ल्डाचे रेतेर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमचे कुकींग ग्रूप आसा आमच्या पिरगजीचो. रेतेरेक आयिल्ल्या समेस्तांक व्हडा मोगान रुचीक जेवण रांदता. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो रेतीरेक कुमोग केल्ल्यांची नांवां हांव आपयत आसतना तुमी दये करून मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. रिचर्ड डिसोजा बाचपे. रिचर्ड डिसोजा बाचपे.
सैरा डिसोजा पेरांपल्ली, विलियम डॅफ्नी लोबो केम्मन, विक्टर जॉन डिसोजा आनेंगल्ली, रोहित लोमिया रोड्रिगास हंगळूरू की संगळूरू, फिलिप डिसेल्वा ब्रह्मावर, तशेंत जसिंत डिसोजा उडपी, मोगाचनो तुमकां देव बरें करूं. आमी दिमी घालया वेलंकणी साहेबांच्या नव्यान आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ये बो नितळी अवंकारी, भो भगवंत इंद्राधीन, जेची भो निर्मळ आवय जावं, ससांतां तुका विंचून काडली. देवता तूं गर्भी समोरचे अधीन, तुका भोगला अदीक व्हरता आनंद सो उडास करूं. तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो आनंद परत्यान तुका दिवं, वा तो आनीक चड वाडोवं. हांव भोव चड अत्रेकतां. हे तुके सजे भो मोगाळी माये, तुज्या आनंद सो भक्तेन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुतीचेर पातयो, आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून, आनी तुज्या बळवंत सुसायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाचे भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. नाही तर म्हाका अदीक अशे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नव्यानान हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या पर्यासात घराक बरें भाडें मेळोवंक, ड्रग्स आमाल पियोवण्यांतावन सुटका मेळोवंक, वायट सक्तेंतावन भायर येवंक, तकलेची पडापड गूण जावंक, कामान प्रमोशन मेळोवंक, बरें काम फावो तो सांबाळ मेळोवंक, फुलां झाडांनी बरीं फुलां जावंक, व्यापार वहिवाट बऱ्यान जावंक, ट्युमर संपूर्ण गूण जावंक, किमोथेरपी बऱ्यान जावंक, कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, पांय दूख गूण जावंक, प्रमोशन मेळोवंक, जाग्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, कुटुंबान समाधान फावो जावंक, स्टेज फियर पयस वचोवंक, हातीन घेतिल्लें सर कामां पंथाक पावोवंक, गुमटी दूख गूण जावंक, इस्रायल विजा मेळोवंक, आस्पत्रांत आसच्या भयणीक भयण बरी जावंक, युरीक ॲसीड पिडा संपूर्ण गूण जावंक, पोटांतलो गुळो संपूर्ण गूण जावंक, रेगातावन सुटका मेळोवंक, उस्मोडो शेळ कोंकली गूण जावंक, वर्टिको सायनस शिरांची पिडा गूण जावंक, BP शुगर नॉर्मल येवंक, घराक एक फावो ती वाट रस्तो फावो जावंक, 10वी PUC परीक्षण भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, मायग्रेन वेरिकोस गूण जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, नर्सिंग परीक्षा पास जावंक, एलर्जी गूण जावंक, भायर बांयत बरें उदक फावो जावंक, जर्मनी पर्मनंट विजा मेळोवंक, ब्युटी पार्लर बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, कुटुंबाची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, बरी सेरीक मेळोवंक, परगांवांत बऱ्या कंपनींत पर्मनंट काम मेळोवंक. मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी मोरयमाये लागीं आमी मागया. तुज्या मानाक हांवें गच्छाय हा नवेना मारी पात, तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणे उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथाबीन काळजान पेटयल्ल्या सैबरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे
आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्राणाम गब्रियल बडव्यान पयले बोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्राणामाक मेळो तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळी मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराची अंत पर्यान ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्ताचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुजे पदवदर मध्यस्थिके मारिपास जोंडे म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ खाजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोंडी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार थोडे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बाब तुजेशी पावोन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या गरजेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचनो आतां ते लावणी आसा त्या लावणी उपरांत तुमी स्टेला मारीस मंडपाक वचें आनी थंयसर जेवणून तुमी घरा वयचें. तुमकां देव बरें करूं. ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ ಈ
ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಷನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಷನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಮಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುಬಾ. ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. Mogal puta soe Ankwar mori आशीर्वादी आमका
जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भलायकेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. दर्या शुक्रा आम्हा पासत आणि विनंती कर. समय तुम्ही संतान आणि संतीनीनो आम्हा बस विनंती करा. भगवान कृष्णाचे गरे रंग आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाची आणि पुताची आणि भुईत आत्म्याची नावे आमेन.